स्वाधिकृत्य पवित्रत्म्य वेगिस्तुं देवोन्नये स्वाधिकृत्य दैविकत्म्य मुझे तेरा ओंकये स्वाधिकृत्य पवित्रत्म्य वेगिस्तुं देवोन्नये स्वाधिकृत्य दैविकत्म्य मुझे तेरा ओंकये बापान पाठयिल्ल्या पवित्रत्म्या जेजून आमकां बसयिल्ल्या पवित्रत्म्या धर्मदूतांक धैर्यान भरल्ल्या पवित्रत्म्या प्रवाद्यांक तुज्या प्रेरण भरल्ल्या पवित्रत्म्या देवनिये आमचे मोदें बापान पाठयिल्ल्या पवित्रत्म्या जीसन बसयिल्ल्या पवित्रत्म्या धर्मदूतांक दिल्ल्या पवित्रत्म्या प्रवाद्यांक प्रेरणेक तूं पवित्रत्म्या बापान पाठयिल्ल्या पवित्रत्म्या जीसन बसयिल्ल्या पवित्रत्म्या धर्मदूतांक दिल्ल्या पवित्रत्म्या प्रवाद्यांक प्रेरणेक तूं पवित्रत्म्या स्वाधिकृत्य पवित्रत्म्या वेगिस्तुं देवोन्नये स्वाधिकृत्य दैविकत्म्य मुझे तेरा ओंकये ये पवित्रत्म्या विस्मिता कर्ण बोध दिण्यार दिवच्या पवित्रत्म्या आमच्या जिविताची जर जावन आसच्या पवित्रत्म्या आमच्या भलायकेचो दातार जावन आसच्या पवित्रत्म्या आमचे थंय सदां काल जियोंक आमचे मोदें देवोन ये पवित्रत्म्या विस्मित बुद्धेनात पवित्रत्म्या जीविताची पवित्रत्म्या भलायके दातारा पवित्रत्म्या सदां काळ जीवच्या पवित्रत्म्या विस्मित बुद्धेनात पवित्रत्म्या जीविताची पवित्रत्म्या भलायके दातारा पवित्रत्म्या सदां काळ जीवच्या पवित्रत्म्या स्वाधिकृत्य पवित्रत्म्या वेगिस्तुं देवोन्नये पवित्रत्म्या स्वाधिकृत्य दैविकत्म्या मुझे तेरा ओंकये अंधकाराची मोडां पयस करच्या पवित्र आत्म्या आमच्या कश्टांच्या वावरांत आमी तो कोनवेच्या वेळार आमकां विशेव दिवच्या पवित्र आत्म्या बावार्थ बरवसाची किरणां उजवाड पंकोवच्या पवित्र आत्म्या आमकां सोम्या सरशीन मोर्न पाय धैर्यान आमकां बर तुज्या कृपेन बर म्हण मागता अंकराची मोडा मुचेर मांडल्या कष्टांच्या आवरांत उपयोग थकला
प्रभोष किरणा तू उस्वार पांकय सर्गी मंद्राक्षाबीत ओरून पावो अंकराची मोडा मुचेर मांडल्या कष्टाच्या आवरांता उपयुक्त कला प्रभोष किरणा तू उस्वार पांकय सर्गी मंद्राक्षाबीत ओरून पावो स्वाधिगतम्या पवित्रतम्या वेगिस्तुं देवोन स्वाधिगतम्या दैगतम्या मुझे तेरा होंगे आमचे तेरा होंगे सदा तुरा होंगे हालेलुया हालेलुया थोडा थळ्यान हालेलुया पवित्र आत्म्या तुका रिका पवित्र आत्म्या तुका ओगळा पवित्र आत्म्या तुका स्तुती पवित्र आत्म्या जाम तुका महिमा आमचे मध्ये देवोन आयिल्ल्याक तुका रिका आमचे भितर रावल्ल्या खातीर रिका तुका स्तुती जावं वरदान जावं महिमा जावं हालेलुया 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 Praise the Lord. 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 Hallelujah. 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 Obrigado com a sua Jesus. Obrigado com a sua Jesus. महिमा तुका समया महिमा Jesus. तुका समया Jesus. वंदन तुका समया वंदन Jesus. तुका समया Jesus. स्तुति तुका समया स्तुति Jesus. तुका समया Jesus. वर्षितां तुका समया Jesus. वर्षितां तुका समया Jesus. वर्षितां तुका समया Jesus. वर्षितां तुका समया महिमा Jesus. तुका समया Jesus. महिमा तुका समया वंदन तुका समया Jesus. वंदन तुका समया Hallelujah. 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 Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah. सोमया मुखार आम्ही आसा आमकांच संपूर्ण रितीन सोमयाच्या हाती आम्ही समर्पण करूया आमच्या घरांतावन आमच्या प्रॉब्लेमांतावन आमच्या कुडीराची पिडा वोवन ह्या पुणतळाक आमी आयल्या जेजू मुखार आमी बसता आसतना आमकां एका रितींत साबार जाणांक आमकां एका रितीची निराशा आसा जावं की पुरो सोमया कितले हांवें मागस जाय कितले फावटी हांवें तुज्या पांयां तळा येत जाय साबार जाणांचो आमचो भावार्थ आज दंडळला जावं की पुरो अनिरीक्षितपणी आमच्या जिणयेंत जावच्या एक एक गडितां आमी नियाळटा आसतना खंडीत जावनी थोडे फावटी देवातावन आमी पयस गेले आमी जावंक पुरो मोगाशेनो आमच्या खांद्यार आसचे कुरीस आमी सचे हर एक तंतेस जावा आमच्या कुडीर आसचे हर एक पिडा शिडा आज सोमयाक समर्पूंक सोमयातावन विशय घेवंक आमी सगळी सोमयाच्या पांयां तळा आयल्या तो सोमी आमकां राखता सांबाळटा कित्याक सोमींच आमकां इसाया प्रभादेच्या बुकांत सांगता तुजें नांव म्हज्या ताळा हातार हांवें बरयलां तो
थोड्याच पयशांक विकच्यागीर बुज्योय श्रेष्ठ जावन आसात ताच्याकी श्रेष्ठ तूं जावन आसाय. तूं अमूल्य जावन आसाय. तूं म्हजो मोगासो पूत दू म्हणटा सोमी जेजू. किर्तनकाराच्या उतरांनी आमी सांगचें जाल्यार थोड्या वेळांत जेजू आमचे तावन मेकळो जाला म्हूण आमकां बगूंक पुरो. बुकेन वळवळसो वाग समेती थोडे दीस उपाशी उरतलो पूण म्हाका पातयेवचो केदींकच निराशी जावचो ना. पर्वत आसच्या जाग्यार तावन आनी एका जाग्याक वचोन पडोवंक पुरो पूण म्हजो हात तुका सोडचो ना. भियेनाका हांव आसां तुज्या सांगाता. वय आज आमी सोंसची ती पिडा शिडा आमचे प्रॉब्लेम आज आमकां निराशेक घाला पूण मोगाशेनो तुमी केदोळ म्हणसर तुमी वोवोंच्या त्या खुर्साचेर तुमची दिश्ट कंसोवन रावतात तेदोळ म्हणसर तुमी निराशी जातात. कित्याक तुमचे पिडे मुखार तुमच्या दोळ्या मुखार कितेंच दिसना. तुमी सोंसच्या प्रॉब्लेमा मुखार तुमकां दोळ्या मुखार कांयच दिसना. तुमी सोंसच्या त्या पिडे तावन तुमी वोवोंच्या त्या खुर्सा तावन तुमची दिश्ट सोमयाचेर तुमी कंसयली जाल्यार तो तुमकां समाधान दितलो. त्या कालवर पर्वतार दोग सोर उमकळून आसले. दाव्या पंथांत उमकळच्या सोरान सोमयाचेर दिश्ट कंसोवंक ना. ताणें ताच्या खुर्साचेर दिश्ट कंसयली. तो उमकळून आसच्या स्थितीचेर ताची दिश्ट कंसयली. केबडायकरच्या लोकांचेर ताणें दिश्ट कंसयली. त्या देखून तो म्हणटा सोमया आमी कश्टोवचें कित्याक. तूं देव, तूं पयलें देव आनी आमकांय देवय. आमी हांगा तावन पळापळ घेवया. पूण उजव्या पंथांत उमकळसो सोर ताणें ताच्या खुर्साचेर दिश्ट घालूं ना, ताच्या कश्टाचेर दिश्ट घालूं ना, ताच्या जिणयेचेर दिश्ट घाली ताणें. वय हांव कित्याक कश्टाता आज. हांवें केल्ल्या पातका वरवीं तर पातकां बगसूंक कोण शकता. म्हज्या सांगाता उमकळसो सोमी मात्र. आनी ताच्या जिणये तावन ताणें ताची दिश्ट सोमयाचेर कंसयली. सोमया तूं सर्गार वेता आसतना म्हजोय उडास कर. जेजो तक्षण ताका म्हणटा म्हज्याकी पयलें तूं सर्गार आसतलोय. तर मोगाच्या भावा आनी भयणी आज तुजे कुरीस तुका वोवंक असाध्य जाल्लें जावंक पुरो. तुजे जिणयेंत तुवें भोगचें निराशपण कोणा कडेन सांगोंक असाध्य जावंक पुरो. आनी तुज्या मोगाच्या मनशांनीच तुका धोको दिलाय जावंक पुरो. तुज्या मोगाच्या मनशांनीच तुका विसरून गेल्या जावंक पुरो. तुजे तावन बरेपण घेतलेंच तुका आज आड रावल्यान ती जावंक पुरो. खंयचेंच पळयनाका. सोमयाचेर तुजी दिश्ट घाल. एक घडीभर आमचे दोळे धांपया. आज हांव खंयच्या स्थितीर सोमया मुखार येवन पावलां. खंयच्या प्रॉब्लेमांत हांव शिरकलां. खंयचे निराशपण म्हाका आज दोसता. खंयची पिडा शिडा म्हाका दोसता. उलय सोमया कडेन. सोमी तुजे मुखार आसा. सक्रामेंतांत आसच्या सोमयाची ह्या पवित्र आराधनांत येदळूच तुज्या पांयां तळा आयिल्ल्या ह्या भुरग्यांक हांव समर्पीत करता. तांकां तुज्या बरवशान भर. तांकां तुज्या अभिशेकान भर.
तांकां तुज्या आशिर्वादान भर. जें कितें उणेंपण तें आज पळयता सोम्या ह्या आराधना मुखांत्र तें तूं भरती करून दी. तुज्या गायल्ल्या हातांनी सोम्या तांकां आपड. तांचें निरासपण शारिरीक मानसीक पिडा शिडा तांचे तावन पयस कर. सोम्या तांकां बळ दी, कृपेन भर म्हणून तुजे लागीं मागता. तुज्या प्रेरक आत्म्याक हे दोळस आमचे मदें तुवें दान दिलाय. पवित्र आत्म्या आमचे थंय धैर्य बरो, कृपा बरो, तुजें आशिर्वाद बरो. हालेलुया 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 Hallelujah, 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 hallelujah. सांजो आमच्या पवित्र वांचनात तावन देवाचे उतार आमी आतां आयकुया. संसार तुमचो द्वेश करता जाल्यार तुमच्या की पयले म्हजो ताणें द्वेश केला म्हूण उडास दवरा. तुमी संवसाराचे जावन आसल्या जाल्यार संवसार तुमकां आपणाचें म्हूण लेखून तुमचो मोग करतो. पूण तुमी संवसाराचे न्हय, हांवें तुमकां वेंचून काडल्यात देखून तुमी संवसारांत मेकळे जाल्यात. हेच खातीर संवसार तुमचो द्वेश करता. साखर आपल्या धन्या प्रास व्हरतो न्हय म्हूण हांवें सांगलां. तसो उगडास दवरा. म्हाका तांणी दोग दिलो जाल्यार तुमकांय ते दोग दितले. म्हज्या उतराक ताणें पाळो दिना जाल्यार तुमच्या उतराकी ते पाळो दिनात. तुमी म्हजें देखून हें सर तुमकां ते करतले. कित्याक म्हाका पाटयल्ल्याक ते वळखनात. हांव येवन तुमचे लागीं उलोवंक नातलो जाल्यार ते गुन्यांवकार जाते नात. पूण आतां आपल्या पातकाक कसलेय नीब तांच्यान दिवंक जायना. जो कोण म्हजो द्वेश करता तो म्हज्या बापाचोय द्वेश करता. कोणूच येदोळ करूंक ना तसल्यो कोरण्यो हांवें तुमचे मदें करूंक नातल्यो जाल्यार ते गुन्यांवकार जाते नात. पूण आतां हांवें केल्ल्यो कोरण्यो पळोवन म्हजेर आनी म्हज्या बापाचेर तांणी हग्गें धरलां. कारण नासतना तांणी म्हजो द्वेश केलो म्हणून तांच्या धर्मशास्त्रांत बरोवन आसा ती सांगणी सिद्ध जावच्याक हें घडोवंक जाय आसलें. देवाचें उतार हे Praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Praise the Lord. ह्या संवसारांत जियेत आसतना सबारांच्या तोंडांत तावन आयिल्लें हें उतर तुमच्या तोंडांत तावन आयलां जावंक पुरो. कोणाक पातयेवचें, कोणाक सोडचें. कोणाक पातयेवचें, कोणाक सोडचें. संवसार पाड जाला. आज कोणाय की पातयेवंक जायना. वय मग करेक्ट. थोडी येदोळ गोवाक पातयेवन आसली. अळे काल कळ्ळें म्हजो घोव वसलो. म्हजो घोव भांगार म्हूण चिंतलें. काल कळ्ळें 1 ग्राम गोल्ड म्हणून. आनी हांगा बसून आसले थोडे चिंतात म्हजी बायल ह्यो संवसारांत आसली खंयचीं चेडवां म्हजे बायले मुखार न्हय बा म्हूण चिंतलें. गेल्या त्या हप्त्यांत कळ्ळें हें अपरंजी न्हय, प्यूर गोल्ड न्हय, 18 कॅरेट म्हणून.
कोणाक पातयेवचें कोणाक सोडचें. शेजारच्याक पातयतगी खंयच्या शेजारांच्यांक पातयल्यार आमच्या कुशीदाच्या घरच्यांक मात्र पातयेवंक जायना बा. सबार जाण तकली हालयतात. करेक्ट सांगलें पाद्राबाक कशें कळ्ळें आमच्या शेजारच्यांचे. थोड्यांचे पोळे बुराक खंय आनी थोड्यांचे घरची कायलत बुराक खंय काले घरची. सगळ्यांची परिस्थिती कोणाय की आज कोणाचेरी कोणाय की बरवसो दवरूंक जायना पळय की न्ही. आतां तित आंटी पोरू गेले त्या वर्सा तुमच्या घरा येवन फाल्यां दिता म्हणून 1,00,000 रुपये काडून गेल्ली. कितली बऱ्या रितीन आसली आमचे कडेन. दीत म्हाका मोज करिनात म्हणून गोवा कडेन सांगनासतना दिले. हांवें दिल्ले म्हज्या गोवाकी गोत्तू ना. आसोंदी म्हूण कापडाच्या मोदेन दवरले. सकड कापडा ओपन कर न्ही 1,00,000 वट्ट करी जे जाल्यार कितलो वेळ जाला म्हाका. काणून गेल्ली मनीस येदोळ पातोगी पातये येत गी आनी मुखार पातये येत गी. आमचो भुरगो म्हणून घर ताचेर सोडून गेल्लो कळनासतना गोडरेजीचे बागेल काण व्हरून गेलो न्ही. हे सदांय आमच्या कानाक पडच्यो थोड्यो खबरो वैगी न्ही. आमी बरवसो दवरलो आमी आज पाड जाल्या. हांवें ताका पातयेलो ताणें म्हाका मोस केलो. हांवें ताचें उतर आयकून सांपडलो. हांव म्हाका दिजे म्हूण नातलें हांव दिवंक तयारच नातलो. ते इनासान सांगलें म्हूण दिलें म्हणटा. म्हाका खंय मांडो गोलोगी आलेत 50,000 रुपये. ना बाबा तो दिता तूं खंय भिये नाका म्हूण इनासान सांग. आतां इनास येना तो येना. थोड्यांनी घर बांदूंक दवरले आनी थोड्यांनी कंचाकी खर्चाक दवरले. नाना रितींनी आज बरवसो आमी सांडून काण गेला. कोणाकी पातयेवंक आज जायना. म्हणटा आसतना आमी लोकांक पातयेना जाल्यार देवाकी पातयेवंक आमच्यान जायना. तर मोगाच्या भावान आनी भयणीनो आज आमी देवा थंय बरवसो दवरूंक जाय. सो कारणा निमती जावंक पुरो आमकां आमच्या मोगाच्या मनशांनी धोको दिला मोस केला. आज आमकां तांकां पातयेवंक जायना. पूण आमच्या देवाक आमी पातयेवंक जाय सो कारणा निमती. कित्याक आज सगळ्यांची जिणी एक क्वेश्चन पेपर जाला. आन्सर पेपर ना आमचे कडेन वैगी न्ही. सगळ्यांनी सांगचें. आतां कोंकणीन ती सांगना ती इंग्लीशीत आबोडली माई समेत ती इंग्लीशीत उलयतात. वाय 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 सगळी जिणींत वाय जाल्या. कित्याक 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 आमी सवालां करची आज चड जाल्यांत. कित्याक देवान हें कित्याक म्हाका केलें हें कित्याक केलें. आनी देवाक क्वेश्चन घालूंक की आमी कालें करता म्हळ्यार आमी येदोळ केल्ले मागण्याची पोटली ओपन करता ताचे मुखार. जेजू थंय थावन 50 रुपये बस्साक दिवन हांव कारकोळ आयली न्ही. तुवें कालें केलें म्हाका.
थोड्यांनी बसाची तिकेट जेवणाचो खर्च पुरो जेजूकल्याक सांगला. इतले खर्च केले, म्हाका एक 10 रुपये म्हणी दिले. आनी आमकां दिना जाल्यार रिवण्णी. आमच्या सांगात तो नवे नाका आयिल्ली आमकां सांगतात फस्ट गेल्ली गो म्हाका मेळ्ळें. हांवें आपोवन हाडलें ताका. कारकोळ खंय आहा म्हूण ताका गोतून हाडलें. वोंड काडून हाडलें ताका दिलें, म्हाका दिवंक नाय. म्हणटा आसतना मोगाच्या भावान आनी भयणीनो, आमची जिणी आमी व्हरोन पळयल्यार आमी देवाक क्वेश्चन करचें. 100रांत 99 दिल्ल्याक आमी क्वेश्चन करना. करतात की सोम्या आमी इतलें पातकां केलीं, म्हाका खाल्याक बेसांव तुवें दिलें, कित्याक कित्याक सांगलाय? ना 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 ना. सोम्या हांवें परीक्षेंत 10th परीक्षेंत कांय बरोवंक ना, तुवें 90 मार्क्स म्हाका कित्याक दिले? विचारलें आमी. ना ना, लास्टच्या सोशलांत कित्याक 40 दिले? तें सोशल पेपर दिताना जेजू जेवणाक गेल्लो म्हूण दिसता. तशें 40 मेळ्ळें. प्रेज द लॉर्ड. हांवें वाचूना म्हणून हो सांगना, तुवें कित्याक दिवंक नाय. दिनातल्या विशयंत आमी देवाक सवाल करता. दिल्ल्या विशयंत कित्याक दिले म्हणून आमी विचारना. तें आमी मागल्ल्यान मेळ्ळें, हांवें थंय गेल्ल्यान मेळ्ळें, तें हांवें हें केल्ल्यान मेळ्ळें, तें ताका हांवें पोरू चटणी आनी शीत दिल्लें पळय, ताचें भोवमान म्हाका. ತೊಂಬತ್ತೊಂಬತ್ತು विशयंत आमकां देवान आशिर्वादीत करून एक दिना जाल्यार मात्र आमी इतलें लांब मागणें कालें तें तुवें दिवं नाय दिवं नाय दिवं नाय दिवं नाय दिवं नाय. प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड. पूण देवाक गोत्तो आसा की ना आमकां कितें दीस जायी दिवं नजो म्हणून? वयगी न्ही. आमी मागता सोम्या जेजू ही पेंगटाची दूख काण्णुडय 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 काण्णुडय. जेजू म्हणटा नाका, ती आसोन ती आसोन. कित्या म्हळ्यार ही पेंगटा दूख येवचें पयलें पळय तूं ससना की हांगा येनाटलें. वय मो केदाळा ती पेंगटाची दूख तुका आयली त्या दिसता येवंक सुरू केल्लें, आज मुसरी तुवें रावूंक नाय. आतां हांवें काडल्यार परत येनाय तूं, म्हाका कोत्ता. ताका ती आसोन तेंत आसोन ती. प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड. देवाक कोत्ता खंयचें दीस जाय खंयचें दिवं जाय. पूण आमी निराश जाता. देवान दिवना, देवान दिवना. खंयच्या कारणा खातीर देवान दिवना तें आमकां कळीत ना. प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया, हालेलुया. तर मोगाच्या भावान आनी भयणीनो, सोम्या थंय आमी कित्याक बरवसो दवरी जाय? सो कारणा निमती. पयलें कारण तुमी सोम्या थंय भावार्थ दवरचें, बरवसो दवरी जाय. कित्याक तुमचें नांव सोम्याक कळीत आसा. तुमी सोम्या थंय बरवसो दवरूंक जाय. कित्याक तुमचें नांव सोम्याक कळीत आसा. इसाया प्रवादेचो ग्रंथ अध्याय 43 वाक्य 1. तुज्या नांवान हांवें तुका आपयलां. प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड. आमकां रुपीत केल्लो जेजू आमकां आमच्या नांवान आपयता. आज आमचें नांव कोणाक गोत्त आसा गे गोत्त ना गे कळीत ना, पूण सोम्याक कळीत आसा. तुज्या नांवान हांवें तुका आपयलां. जेरेमिया प्रवादेचो ग्रंथ अध्याय 1:5. तूं आवयच्या गर्भांत रूप घेतनाच हांव तुका जाणा. प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया,
हालेलुया. तू आवयच्या गर्भांत असतानाच हांव तुका वळखला. इसाया प्रवादित ग्रंथ अध्याय 49 वाक्य 1. म्हजे बोकरे म्हज्या ताळ्याक कान दितात. हांव तांकां तांच्या नांवान आपयतां. जो हांवचो वांजेल 10 अध्याय वळ 3. निर्गमन ग्रंथ अध्याय 33 वाक्य 17. तुका तुजें नांव काण हांवें आपयलां. प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड. नांव काण आपोवचें म्हळ्यार तो व्यक्ती म्हाका संपूर्ण, त्या व्यक्तीक हांव संपूर्ण जाणा म्हूण अर्थ. कोणाचें नांव म्हाका कळीत आसा गी तो व्यक्ती जाणा म्हूण अर्थ. कित्याक म्हळ्यार सादारण हांव रितीरेक येता आसतना म्हज्या रितीरेक आयली एक दोगां मुखार येवन सुमार वर्सां उपरांत, फादर म्हजी वळख कळ्ळी गी. हांव कोण म्हूण तांकां गोत्ता, पूण इतल्या लोकां मदें कोण म्हज्या रितीरेक आयल्यांत म्हाका गोत्ताय. तांणी येवन म्हजें नांव सांगा पळया. कित्याक म्हळ्यार हांवें नांव सांगलें जाल्यार पदराबाक हांव गोत्ता. पदराबान म्हजें नांव काडलें. पदराबान म्हाका नांव इतल्या लोकां मदें म्हजें नांव काडना पयलें. कित्याक म्हळ्यार परिचय नासतल्यांक नांवान आपोवंक जाताय. अळे तूं तांबड्या कापड न्हेसली, तूं कोण म्हूण तांबड्या कापड न्हेसली. त्या दाळ तांकां कांय डावट. हांव न्ही दिसता, हांव खंय ताका दिसता तें आसतलें. इस्कालांत ती पळया, इस्कालांत आतां क्लासी स्टार्ट जाल्ल्यो मात्र वैगिनी. आतां टिचरांक क्लासी वयर कंट्रोल मेळना फस्ट 1 म्हयनो. कित्याक टिचरींक नांवां गोतनात. तेय भारी हुशारात. तांकां आपयलें म्हणून गोत्ता आसल्यार आपल्या खुशीच्याक. कितें नांव गोतना न्ही, नांव गोतना. ह्या दाळा टिचरीच्या तोंडांत आमचें नांव येवंक सुरू जालें. कोणाचें नांव गोतना ते उपराट करतात. नांव गोत्ता जाल्यार वगत बसतात. कित्याक इमिडियटली ती सांगता, स्टॅनी गेट अप. ताणें ती शिनीशीन पळोवंक ना. स्टॅनी गेट अपच मागीर. नांव कळीत आसचें म्हळ्यार तो व्यक्तीक हांव संपूर्ण जाणा. त्या देखून देवाक तुमचें नांव कळीत आसा. आज नांवां दवरूंक तूं सुमार 1 म्हयनो काडटाच. बावतीन दिवच्या पयलें भुरग्याक नांव काडलें. नांव गो सोत्तें आसा गो, सोत्तें आसा. आनी सुमार जाणां म्हाकाय फोन करतात, फादर एक बरें नांव. खंयचें नांव म्हणी पाड म्हणाय. बरें नांव खंय फ्रेश मासलें आहलें बरें, बरें नांव. आनी आतांचें एक ट्रेंड सुरू जाला वैगिनी. पप्पाचें फस्ट अक्षर, मम्मीचें फस्ट अक्षर, पोदोर्नीचें फस्ट अक्षर, मोदोर्नीचें फस्ट अक्षर, चारी घालून एक नांव दितात. तें कालेंगी आनी शेन. तुवें खोले उच्चार केल्यार आमच्यांनी येना. घरा हाडली व्हडली मागीर 2 पटी तूं हलोवंक सुचता तोंड. म्हाका येना पदर तें कालेंगी कालेंगी येता तें वांकडें करून सांगचें पदर तें नीट सांगूंक जायना म्हूण. नांवां दवरचीं एक ट्रेंड आतां. पोर एकल्यान म्हाका फोन केलें, फादर एक नांव दिया. तें कांय ना रे, बरें नांव तुजें आनी तुज्या बायलेचें फस्ट अक्षर दवरून नांव दवरा म्हण. ताणें फोन सकलात दवरलें. फोन सकला दवरलें. मागीर सुमार तेंपा उपरांत ताणें फोन करतना नांव दवरलें. वय दवरलें फादर, बट हांवें सांगलें न्ही कशें दवरलें. ना 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 तुमी सांगलें बरें दवरल्यार दवरूंक जायना तें फादर. काल्याक म्हजें नांव शंकर, म्हज्या बायलेचें नांव वंदिता.
शंकराचें शा काडलें, वंदिताचें वा काडलें, भुरग्याचें नांव शावा. थोडे बडे अशेंय जाता वय, म्हळ्यार आमी नांवां दवरूंकूच इतलें वद्दाडता म्हणटा आसतना आमी आवयच्या गर्भांत आसच्या पयलेंत देव आमचें नांव जाणा आसा. कित्याक म्हळ्यार मोगाचें न्हू, देवाचेर आमी भरवसो दवरूंक जाय. कित्याक ताका आमचें नांव कळीत आसा. वांजेलांत एक ल्हान गडीत हांव तुमचे मुखार दवरतां. लुकाचो वांचेल अध्याय 19 वाक्य 5. जक्केवस मोठो मनीस सुंक वसूल करतालो. तो सुंकाच्या खाट्यांत बसून आसतना जेजू विशयन ताणें आयकल्लें, मस्त आयकल्लें. तो आसर हें करता तें करता हें करता म्हणून. पूण जेजूक ताणें पळयलांगी, पळोवला. जेजून जक्केवसाक पळयलांगी, ना ना ताणें पळोवंक ना. खंय कित्या वांजेलांत आमकां कांय सांगूंक ना. जक्केवसा कडेन हाच्या आदीं उलयल्लो जेजू कांय ना, ताचे विशयन कांय ना. आतां जक्केवसचो चिंता म्हाका जेजूक पळय, म्हाका जेजूक पळय जाय. कित्याक देवाक आमचें नांव कळीत आसा म्हणून हें घडीत हांव तुमचे मुखार दवरता. जक्केवस आतां मोठो लोकां मदें गेल्यार जेजूचें दर्शन ताका जायना. त्या खातीर तो कालें करता, रुखार सोडून बसता. कोणाक म्हणी जक्केवस रुखार सोडून कळयता गी ना. तो गुटान पांट्याच्या इड्यांत बसून जेजू केदाळ येता गी म्हूण पळोवन रावलो. जेजू पयस्तावन येवचें ताका दिसता. पांट्याच्या इड्याक रावन पळयते आसा. लागीं 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 आयलो. त्याच रुखामळान जेजू रावलो आनी वयर पळोवन म्हणालो, ए सकला देव म्हळें गी, ए सकला देव म्हळें ना. ए मोठ्या मनशा सकला देव म्हळें ना. खालें म्हळें जक्केवस सकला देव, जक्केवस सकला देव. तर जेजूक ताचें नांव कोणें सांगलें? ताका कळीत आसा. आमचें नांव जेजूक कळीत आसा. कित्याक आवयच्या गर्भांत आमी रुपीत जावच्या पयलेंच तो आमकां जाणा. कीर्तन 139 वाक्य 1, 2, 3. तुका हांवें संपूर्ण रितीन समजलां. तूं बसचें, तुवें उठचें, तुवें न्हिदचें हांव समजून घेतलां. प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड. इसाया प्रवादीचो ग्रंथ अध्याय 45 वाक्य 1. थंय कोरेश म्हणल्यार रायाचें नांव येता. दुसऱ्या देवाक आराधन करचो तो राय. इसाया प्रवाद्या मुखांतर देव सांगता, कोरेश रायाच्या मुखांतर तुमकां सोडवण हांव दितलो. हेर देवाक आराधन करच्या रायाच्या मुखांतर तुमकां हांव सोडवण दितलो. पूण कोरेश राय इसाया प्रवादी आसच्या काळार नातुल्लो. तो सुमार ताच्या उपरांत सुमार 700 वर्सां उपरांत आयिल्लो राय. तो 700 वर्सां उपरांत आयिल्ल्या रायाचें नांव प्रवाद्या मुखांतर देवान कळयलां जाल्यार तुजें आनी म्हजें नांव ताका कळीत आसा. त्या देखून आमी बरवसो दवरी जाय देवाचेर. कित्याक ताका आमचें नांव कळीत आसा. दुसरें कारण मोगाच्या भावांनी आनी भयणीनो, देव आमचे विशयंत चिंता. तुमच्या विशयंत कोण चिंता गी, कोण चिंतिना गी म्हाका गोत्त ना. कोण आमच्या सांगाता रावतात गी, कोण आमकां सोडून येतात गी आमकां कळयता गी. सुखांत तशें दुखांत, पिडेंत तशें भलायकेंत हांव तुज्या सांगाता रावतली म्हणून 85 जाणांक जेवण घालन गडद काजार करन तिसऱ्या दिसा सोडणी गेल्ली नांत गी. नांत गी. एंगेजमेंट जावन एंगेजमेंट नाका, लव मोग केल्ली. आवय बापाय कडेन लढाई करून तूं एका दळा ताचे कडेन म्हजें काजार करनी ना जाल्यार हांव गळपास काणी घेवन मोरता म्हणून सांगून घरा सांगनासतना धांवून वचून थंय नाम घालन हार घालन काजार जावन
4 दिसां भितर तो परारी हेंगा रापाटी पळया कोण रावता कोण रावना आमकां कळीत ना कोण आमचो मोग करता कोण आमच्या विशयी चिंता कळीता गी ना भुरगीं आवय बापायचो मोग करतात पळय की न्ही मम्मी 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 म्हणटात केदाळ आमचोर आल्ल्यार मात्र 8 कांगणां हां 8 कांगणां हांगा एक मोठी चेन आल्ल्यार मम्मी 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 कांय ना हांगात पडोवन काल्याक मोरताय गे विंची गरी वोस गे 4 दीस तुम्ही मोगान वागयल्लीं भुरगीं तुमकां पळयतात की ना ती कळीत ना पूण जेजू तुमचे विशयंत सदांच चिंता त्या खातीर सांत पेद्रू ताच्या पयल्या पत्रांत 5व्या अध्यायांत 7व्या वळींत आमकां सांगता तुमची सगळ्यांत बेजाराय ताचेर सोण सोडा ताका कळीत आसा खंयच्या वेळार कालें दीस जाय म्हणून तुमची सगळी कंत बेजाराय ताचेर सोण सोडा कित्याक म्हळ्यार अब्राहमाक भुरगीं नासल्या वेळार सारा म्हणटा आगारा कडेन तूं संबंद दवर तुका भुरगें ताचे थंय जावन दी म्हजें तावन भुरगें जायना मू ताचें तावन जावन दी खामाचें हागर भुरगें जाल्लेंत साराक उलटें रावता आतां साराक सोसूंक जाताय त्या दोळमसर मोग केल्लो अब्राहम आतां साराचें उतार आयकोन आगाराक सांगता वस तुज्या भुरग्याक खाण घेवन तूं वस आतां मरुभुमींत चलोवन वेता आसतना हागार देवाक उलो मारता देव सांगता हांव तुका विसरूंसो ना हांव तुजे विशयंत चिंता म्हणटा तर मोगाचेनो तुमी कश्टांच्या उज्या मदें तुमी चलोवन आसात जावंक पुरो कश्टांच्या न्हय उतर वेतात जावंक पुरो पूण इसाया प्रवादीच्या मुखांतर देव सांगता तुमचो पाय थंड जावंचो ना तुमी उज्यांत उलपोवन वेचे नांत हांव तुजे विशयंत चिंता हर एक घडी हर एका वेळार देव आमचे विशयंत चिंता आमी देवा विशयंत चिंता वंगी ना वंगी गोत्तना देव आमचे विशयंत चिंता करता पानो दिवची एकावय तुका विसरत जाल्यार हांव तुका विसरूंसो ना प्रेज द लॉर्ड हालेलुया हालेलुया तिसरें आमी देवाचेर भरवसो दवरूंक जाय कित्याक देव आमचे तर्फी झूज करता तुमी मांडीचे म्हणना झूज देव आमचे तर्फी झूज मांडता झूज तुमचे न्हय म्हजें म्हणटा जेजू निर्गमन ग्रंथ अध्याय 14 वाक्य 14 तुमी लढाई करीचे म्हणना हांव तुमचे तर्फी लढाई करता म्हणटा जेजू मगाच्या भावान आनी भयणीनो सबार जाणांक एक रितीचें बे आमकां क्रिस्तांवांक सबार रितीर गेल्ल्या वेळार सबारांनी येवन सांगचें फादर काले म्हूण गोत्तू ना हांव पातयेना तें जाल्यार फादर म्हाका एक डावट तांणी कालेंगी कर्ण घाला फादर तांणी कालेंगी कर्ण घाला आमच्या शेजारच्यांक आमकां पळयल्यार जायना पोर उंबळच्या पत्रा कडेन 4 लिंबे आसले फादर त्या खातीर फादर पिडा 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 आमगेर 60 वर्सां जाल्या उपरांत पिडा येनासतना रावताय आणखी लोंकडां बरी आसा जे म्हळ्यार कालें तुमी भद्रावती उक्कुगी मोगाच्या भावान आनी भयणीनो देव तुमचे तर्फी लढाई करता एक मोतींत दवरा सगळ्यां आराधना कायलीं तुमी सगळ्यां एक मोतीक दवरा
तुम्ही तुमच्या हितलांत मोगेंगी बेंडांगी आनी कालें तरकारी गी भाजी गी घाल्या जाल्यार कालें करतात आ 7204338953 म्हजे व्हॉट्सअप नंबर घरा वचून मेसेज करा. तुमच्या हितलांत इल्ली भाजी इल्ले भेंडां घाल्यांत जागो मस्त आसा कालें करतात आ उदक घालतात फस्ट वोय करा वय वोय करतात की नांत ताका हां गोरवां खातात म्हणून वोय करतात की नांत हां तशेंच तुमच्या घराकी 3 वयो घाला. कितल्यो वयो? 3 वयो. आतां ही वोय नासतना ताणें माट केला मंत्रां केला म्हूण सांगल्यार तें सतत. तुमी वोय घालूंक ना तांणी माट केला जाल्यार हें सत. कित्याक तांचे माट मंत्र तुमच्या घरा भितर खंडीत येता. पूण ही 3 वयो तुमच्या घराक तुमी घाल्यात देव तुमचे तर्फे लढाई करता गॅरंटी. खंयच्यो त्यो 3 वयो? कुटुंबांत तेर्स सुकय नाकात. तेर्साची वोय घट्ट आसूंक जाय फस्ट वोय. दुसरी वोय देवाचें उतार हर एका घरा तें वाचूंक जाय. खाली वांजेल व्हरून दवरल्यार पावना कळ्ळें मो. तो उक्तो करीत जाय. पोर एका घरा बेजमेंताक गेलो वाचूंक वांजेल दी म्हळें. हांव आतां नव्या पिरगजेक गेलां फस्ट टायम हेचें बेजमेंताक. पोर गेलो बाये वांजेल दी म्हणून वांजेल हाडलो. भारी संतोश जालो म्हाका. 90 वांजेल आनी ताचें कावर काडूंक ना. कावर आहा पळय ताका वांजेलाक एक कावर येता न्ही फुल्ल कावर जावन येता न्ही तें कावर काडूंक ना. हांवें चिंतलें ह्या बेजमेंताक म्हणून ह्या भुरग्यांनी 90 वांजेल हाडला म्हणून. हांवें विचारलें आंटी कडेन 90 हाडलो आंटी? 5 वर्सां जालीं. वांजेल घरा हाडून 5 वर्सां जालीं. उक्तो करूं ना. धूळ न्ही पदे धूळ म्हणून कावर काडूं ना. व्हरून दवरल्यार कांय जायना. तें उतर हर एक दीस आमी वाचून देवाची उतराची वोय आमच्या घरा सुद्दां घालीत जाय. तिसरें आयताराचें मीस कुटुंबा समेत आमी ऐक जाय. येदोळ म्हणसर घरा बसून त्या मोबायलार ऑनलायन बरें मिसां येता तुका ऑनलायनार. हांवें घरांत पळोवचें मीस कुमगारी जोमोटोन धाडया. येता ऑनलायनार कुमगार पळया ट्राय करा आयल्यार ये पुरो मीस संपूर्ण जाता त्या धाड. हे 3 वयो तुमी घालना जाल्यार खंडीत तुमी कश्टाक पडटल्यात. कित्याक म्हळ्यार मोगाचें न्हू माट मंत्र आसा गी ना गी तें इंगड. पूण देवाची सकत आसा जाल्यार वायट सकती आसा वैगी न्ही. पूण ती तुमकां कांयच करूंक सकाना ही 3 वयो आसल्यार. 3 वयो आसल्यार कित्याक म्हळ्यार थोड्यांनी हांगात सांपडोवचें. क्रिस्तांवांनी आमच्या क्रिस्तांव कांय सादारण नांत. ते वचोन थंय वचोन तांचे कडेन सांगोन खालेंगी लिंबो हें कर घालतात. पूण क्रिस्तांवांक माट करचें इल्लेशें कश्टांचें तें मोतीन दवरा. क्रिस्तांवांक माट करचें आहा पळय बारी कश्टांचें काम तें तुमी करूंक गेल्यार तुमींत कश्टाक सांपडतात न्हय आसतना तुमी केल्लो सांपडाना. कित्याक म्हळ्यार आतां कर्ण धाडटा न्ही ताका ताचें घर फेर्नांडीसाचें घर तूं नास कर म्हणून. फेर्नांडीसाच्या बागला आमचो वो येता वचोन पळयता वोय घट्टा. फस्ट तेर्साची वोय घट्ट आसा. खंय गेल्यार ताका तोपुले बरें जाता थंय.
आणि खंय पुणी एक दीस सैरी आयली म्हणून तेर्स करनासतना वळीन तितके वीक जाली जाल्यार तें उतरून भितर आयलो म्हूण चिंतया. नेक्स्ट आनी एक वया देवाच्या उतराची. आनी तिसरी या थोडे पटी 15 दिसांनी एक पटी याचे आहात, थोडे पटी वर्साक 3 पटी याचे आहात, आणि थोडे जिवामानांत 3 पटी याचे आहात. फस्ट एक पटी तांकां उखलून व्हरतात, दुसरे पटी तो सोलोन येता, तिसरे पटी वोवन व्हरतात. आतां हे 3 वयो घट्ट आसात तुमच्यो, बरो असो दवरा देवाचेर. तो राखचे तितलो वेळ राखता, ताकाय उगोण येता गी ना. कितलो वेळ फेर्नांडीसाच्या घरा राखी येता भितर वचनासतना. एक 10 दीस राखतलो, म्हाका भितर वचोंक जायना. आतां कालें करता तो धाडुल्लो पिरेरामाने सीदा थंयच येता. पिरेरागर येता आनी सांगता फेर्नांडीसागेर म्हाका वचोंक जायना, हांव तुमगेरच रावतां. गेलो पिरेराम गेलोच मागीर. त्या देखून मोतींत दवरा, कोणाकी हांव पाड करूंक येता म्हणून तुमी वायट चिंतून वायट केलां जाल्यार ती घरची देवाच्या उतरांत बळवंत आसात, मागण्यांत घट्ट आसात जाल्यार तांकां कांयच करूंक सकाना. प्रेज द लॉर्ड. देव म्हणटा हांव तुमच्या तर्फे लढाई करता. लढाई तुमची न्ही, लढाई तुमची न्ही, हग्गेन तिरसूंचें तुमचें काम न्ही, तें हांव करता म्हणटा सोमी. त्या देखून मोगाच्या भावांनी भयणीनो, दानियेलाक लगड काडीत जाय म्हणून 6 जाणांनी गुटमोळ केली आनी रायाक सांगलें तो तूं मागणें करूंक नजो म्हूण सांगल्यार तो मागणें करते आसा, ताका वागाच्या गुडांत घालीत जाय. राय सत चिंतलें आनी दानियेलाक भितर घालें, बागेले घालें. वाग वगत बसले. दुसरे दिसा सकाळीं पळयतना वो आलेलुया आलेलुया करना. वाग यात उबारन म्हाका आमकां केदाळा खावंक मेळटा म्हूण वयर पळयनात. कुडले रायान दानियेलाक भायर काडलें, कोणें गुटमोळ केली गी तांकां भितर घालें. 2 मिनटां भितर खाली हाडां मात्र उरल्यान तांची सूप करूंक. तर तुमचे विरोध कोणी पुणी लढाई करता जाल्यार, हग्गेन तिरसता जाल्यार फारीकपण दिवचें तुमचें काम न्ही. देव म्हणटा हांव तें दितां. देव आमचे तर्फे लढाई करता. त्या खातीर देवाचेर आमी भरवसो दवरूंक जाय. सौते मोगाच्या भावान आनी भयणीनो, देव आमकां सकडी दिता. देव जें कितें आमकां दिवंक जाय तें देव दिता. कीर्तन 62 वाक्य 7-8. तोच म्हजें खडप, म्हजो भद्र आसरो. कन्नडांत एक सांगणी आसा, ಹುಟ್ಟಿಸಿದ ದೇವರು ಹುಲ್ಲು ಮೇಯಿಸುವುದಿಲ್ಲ. आतां हुल्लू कोण खाता? आतां गोपी मंचुरी, पाणीपुरी. आनी आमी क्रिस्तांवांनी देवाचेर बरवसो दवरचो सण सोडलात. आतां म्हज्या गोवाच्या कामाचेरच बरवसो म्हाका, बायलेच्या सॅलरीचेरच बरवसो म्हाका. पूण आमच्या मालगडी देवाचेर बरवसो दवरली. देव आमकां दितलो म्हणलें बरवसो तांकां आसलो. त्या देखून एका कुटुंबांत 12, 13, 14, 15 वय मग तुमच्या काळार त्याच काळार जल्मोन व्हड जाल्लीं. आतां पुराब एकच पुरो. आतांचे फीस बांदूंक आमच्यान जायना बा, जायना. पुरो पयलें 12 भुरग्यांक जल्म दिवन लाखा 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 म्हूण येतालीं. आतां एकाक जल्म दिवन नाका 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 म्हणटात. कित्याक देवाचेर भरवसो ना. पूण आमच्या मालगड्यांनी जर तांच्या कामाचेर भरवसो दवरलो जाल्यार तुमी 12 भुरगीं व्हड जातात की ना. खंय 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 पावल्यात तुमी. देवान वाट दाखयली तुमकां, वयगी न्ही.
त्या देखून तुमच्या हातांत बळ आसा म्हणून तुमी चिंचे नाका, पूण अशेंत सक्कड क्रिस्तांवांनी आनी मुखार सांगोंक सुरू केल्यार कळ्ळें गे आमकां एक एक पुरो म्हूण सांगोंक सुरू केल्यार आनी एक 50-100 वर्सां उपरांत आमकां कोणी पाद्राब म्हणलें पळोवंक मेळना तीत, सिस्टरां म्हणलें पळोवंक मेळना तीत, आनी इगर्ज्योय पळोवंक मेळना तीत. कित्याक आमच्यो इगर्ज्यो पुरा 5 स्टार हॉटेलांत जावन बदलूंक आसात. आतां युरोपांत जाते आसात न्ही, इकून आमी दुसऱ्यांक हिंगी वचोचें पडटा. कित्याक आमकां आमचेर भरवसो, म्हज्या कामांत जायना बा, अय्यो 2 सेर तांदलांत तुमकां तुमच्या आवय बापायनी ल्हान व्हड केलें. वयगी न्ही, आतां एकलो फॉरीन गेल्यार पावाना. कित्याक खावचें उणें वेस्ट करचें चड, खावचें उणें वेस्ट करचें चड. आतांची घरां पळया, पयलेंची एक कुडांत 10 जाणां न्हिदतालीं वयगी. आतां माळये वयर माळी आसची दोगांत. कोण दुसऱ्या माळयेक वचोंक जायनाटलीं. घरां व्हड्डू, पावस येताना जणाल थंय फाटाफाटा जाल्यार हिका वयर वचून जडाल घालूंक इच्छान जायना. ही बॉ मारता ह्या भुरग्यांनी येदे व्हडलें घर काल्याक बांदून दवरलां काय, ते ही जडाल फुटल्यार रे. तें जणालाचें बागील फुटलें पळोवन ही थंयत गोटाक. भुरगीं कोणी नात, भुरगीं थंयात. बेश्टें 1 करोड रुपये त्या घराक घालन वस्तू प्रदर्शनां. 2 वर्सांक एक पटी पेंटराक 1 लाख, आचार्याक जणालां टायट करूंक 50,000 आनी खंय पायप लीक जाता. उपयोग केल्ले ना. देव दिता, देवाचेर फातयेया, देव तुमकां दितलोस. कित्याक म्हळ्यार सांत पावल फिलिपिकारांक बरयलें पत्र 4 अध्याय 19 बोळ, देव आमकां जाय आसलें हर एकी ताच्या कृपेन आमकां तो दितलो. प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड. 5वें, देवाक तुमचे विशीं एक योजन आसा. देवाक तुमचे विशीं एक योजन आसा. देवाचेर भरवसो दवरा. आमी चिंतले बरी खंयचेंय जायना. जाताय आमी सुमार चिंता, पूण देवान चिंतले बरींत जावचें हर एक. हांवें चिंतले बरी खंय पुणी जाल्लें जाल्यार हांव हांगा आसचो नासलो, खंय मिणी कुवेटांत 5 स्टार हॉटेलांत कुक जावन आसतालो, कोणा रांदप करनासतालो. कित्याक म्हळ्यार आमी घरा 5 जाणां भुरगीं, हांव मालगोडो. 10वी जाल्ले तक्षणा मम्मीन म्हळें आनी पुरो पुता, आनीची 4 जाणां शिकजे न्ही, पुरो 10वी केल्लें पुरो. कित्याक म्हळ्यार पप्पा मम्मीन बांदची आसली बिडी, 20 रुपये मेळटाले 1000 बिडयेक, 40 रुपये गळटालीं तीं दोगांय. हांवें म्हळें मम्मी एक काम करता, हांव गोंया वचून कुकींग क्लास शिकोवन येता, रांदप करचें खालें म्हणून. 1 वर्साचो कोर्स आसलो. जायते म्हणाली मामी. गेलो, कुकींग क्लास केले, 85% पास जालो, घरा आयलो. घरा आयिल्ले क्षण एक पुणे गेल्लो म्हाका मेळ्ळो. तो म्हणालो 500 रुपये दिल्यार तुका पासपोर्ट करून दिता म्हणालो. हांवें काडले 500 रुपये दिले. त्या दीस 500 रुपये काणून गेल्लो मनीस आज मुसर येवन आनी आयलो जाल्यार हांव खंय कुवेटांत आसतालो, येवंक कुतूना. राखलो आनी आतां वोगोत बसून कालें करचें म्हळें मामान सांगलें हाड रे बांय कोणचें काम आसा रे, दोरी धरल्यार पुरो तुवें म्हणालो. म्हाकाय खुशी जाली, दोरी धरची मात्र न्ही म्हण. वचोन दोरी मात्र धरली. मागीर मामून तो म्हणटा ओड रे म्हूण.
तशें बांय काडटना माती वोवनचें दोरी धरचें तें करणे इल्लेशे पयशे आयले मम्मी कडेन सांगलें माय तुवें पयशे दिवचे नाका हांव PUC म्हज्या पयशांत करतां जायत म्हणाली PUC केली PUC करन रजेर मामागर येतालो म्हजो माम पाद्राब ताचे कडच्यान एका म्हयन्याक येतालो म्हजे ग्राचारगी ताचे ग्राचारगी म्हाका गोत्तू ना हांव वचून पावल्लो तसो बोटलेर सांगनासतना धांवलो 2 दीस हांवें रांदलें तिसरे दिसा मा म्हणालो बरी जाता रे मासलेकडी म्हणालो कशेंय तुवें आतां डिग्री करीचे न्ही खंय काले करताय तूं हांगात राव हांगात कॉलेज आसा सीट करून दिता रांद तूं कॉलेजीक वच वेजस जाता म्हणालो जायत म्हळें मामान म्हाका काण घेवन सीदा सुळ्या कॉलेजीक आपोवन व्हरून गेलो थंय पॉलिटॅक्नीक करया म्हणून हांव पॉलिटॅक्नीक करता म्हळें गेल्या थंय प्रिंसिपलाडे रावून विचारल्याक तो म्हणालो 8,000 डोनेशन 10,000 फीस म्हणालो सांगनासतना धांवन आयले आमी दोगी एखाद्याला थंय सीट मेळिल्ली जाल्यार हांव हांगा आसचो नासलो खंय घेतालो देवाक आमचे विशीं एक योजना आसा म्हणल्यार डिग्री जाली कालेंगी एक बूक वाचतना शिवमोग्गाक पाद्राब जाय म्हणून कोंकणींत वाचलें पोरणी एक इंडियन लेटर म्हजी डिग्री जाल्या म्हाका पाद्राब जाय म्हूण मोण आसा म्हूण बरयलें सायन घाली अंटायलें हांवें कागद घाल्लें थंयत म्हाका उडासत ना त्या कागदाचो बिस्पाचें लेटर तुका हांवें विंचलां तूं मैसूर वचूं हांवें बिस्पाकय पळोवना कोणाकय पळोवना आतां हेचें कशें मामान दिल्ले एक 20,000 रुपया आहले हांवें चिंतलें ह्या 20,000 हांव पाद्राब जाता म्हूण मांय कडेन वचून सांगलें मांय मामी म्हणाली अळे पाद्राब जावंक वचोंक म्हजें कांय अड्डी ना आनी फाल्यां सकाळीं चड्डी ना पॅन्ट ना बनियन ना बूक ना म्हणून म्हजे कडेन मात्र विचार नजो हांवें पयल्यांत सांगलां तुजे कांय पयशे नाकात म्हाका म्हजे कडेन 20,000 आसात हांव तातूंत मॅनेज करता म्हळें वच म्हणाली 71 वर्सां भितर 20,000 डामार 20,000 खाली केम पेट खंय सुटकेस खंय तें हें माती गोबोर म्हणून 20,000 खाली रजेर येता पुरा लॅक जाल्यार म्हाका वर्साक 3,000 रुपये जायचे शिकोवंक खंय हांव एक दीस एक चेन काण घेवन बेश्टें अशें गुणावन आसलो कोण की शेजार सयन म्हणालो कालें करताय हांव उदक पळयता म्हळें बेश्टें बिल्डअप उदक पळयता म्हळें हुय गी म्हाका दरदरीत व्हरून गेलो तो ताच्या जाग्याक फाल्यां बोर येता म्हाका पॉयंट दाखय म्हणालो म्हज्या देवा हांव शिरकोला आतां काले म्हणी कर चुकोवन काण घेजें न्ही देवा कडेन मागलें सोम्या तूं वाट म्हाका आनी दुसरें म्हाका कांय ना बेश्टें एका जाग्याक गेलो कालेंगी जाल्या म्हाका करंट मारले बरें जालो चेन स्वयं गोवंक जाली हांवें म्हळें आंगात बोर काडा उदक मेळटा म्हळें सीदा घरा आयलो माय हांव व्हडली मांयगेर येता हांव खंय गेला म्हूण कोणा कडेन सांगचें नाका म्हळें खंय म्हणी फाल्यां उदक मेळना जाल्यार म्हाका खंयच्याच पडटात म्हूण सांगूंक जायना त्या देखून हांव धांवलो गेलो एक हप्तो सोड पयलें पुरो मोबायलांनी पुरो नातले न्ही हांव खंय आसा कालें म्हणून एक हप्त्या उपरांत सोर आयिल्ले बरी लो घरा भितर आयलो घरा भितर येवंक की शेजारचो म्हज्या घरा भितर तासा बसून हर्द्यांत एक दोडदोडे सूर जाले देवा ताणें म्हाका पळोवन जाला ना जाल्यार हांव धांवतो हात कालेंगी दोडले म्हज्या हाता भितर कालेंगी घाले कालेंगी कागदाचे पेपर असो कुडको पळयल्ले बरी जालो म्हाका हांव घट्ट धरलो भितर गेलो काले म्हळें तुमी दाखयल्ल्या पॉयंटांत बरें उदक मेळ्ळां त्या देखून हे 3,000 तुमकां म्हणालो हे म्हज्या देवा थंय थावन हांव पाद्राब जाता म्हणसरी म्हाका जाय जाल्ले 3,000 रुपये त्यात उदक दाखोवच्या मुखांतर देवान म्हाका दिले तुज्या विशयेंत एक योजना आसा
पाद्राब जाल्या उपरांत दोगांनी आपयले म्हाका उदा दाखोवंक दैरान गेलो आनी दाखयले दोनी बोर पोट्टूत. त्या दाडा हांवें चिंतलें देवा तुजें येवजन हें विचित्र. हांवें ह्या जग जायचें म्हूण सांगून ही एक कृपा तुवें म्हाका दिली. प्रेज द लॉर्ड. तुमचे विशयेन ती तितलेंच मोगाच्या भावान आनी भयणीनो. देव म्हणटा म्हाका तुजे विशयेन ती एक येवजन आसा. आज तूं निराशी जावंक पुरो, आज तूं पडलाय जावंक पुरो, पूण देव तुका उठयतलो. देव तुजो हात धरतलो. तुका ताच्या कृपेन तो भरतलो. प्रेज द लॉर्ड. प्रेज द लॉर्ड. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. देवाचेर आमी भरवसो दवरूंक जाय, कित्याक तो सदांच आमच्या सांगाता आसा. तो सदांच आमच्या सांगाता आसा. माथेव वांचेल अध्याय 28 वाक्य 18-28. संसार सरा पर्यंत हांव तुमच्या सांगाता आसतलो. थोडे व्यक्ती थोड्या जाग्या मुसर मात्र आमच्या सांगाता येतात. कन्नडांत एक जानपद गीते आसा. याके बडदाडतीरण्ण मनमेची संसारमेची. तूं मेल्या उपरांत कोण तुज्या सांगाता येता? अक्क तंगी इरुवरू एल्ली तनक गुंडी तनक. पंडा मुसर ती येतात, मागीर नांत. पंडांत तुवें एकल्यात न्ही तेजे. थोडे व्यक्ती थोडे तेंपो थोड्या कारणाक आमच्या संगाता रावतात. तुजे तावन कांय मेळना म्हूण कळ्ळ्या उपरांत तुका सोंडावतात. वय की न्ही? आतां तूं फॉरीन आसतना पळय, फॉरीन तावन घरा येताना बप्पू मामू. कित्याक आसले तुजे कडेन? त्या देखून बाप्पू मामू मावशी आंटी. आतां 2 टी. आतां कांय ना तुजे कडेन. फॉरीन तावन येवन घरा बसलाय. आतां काले म्हणटात तिचे कडेन कांय ना, आमी गेल्यार तिका दिजे. तेचे देखून आमी वचना आतां तिचे कडेन. पूण देव सदांच तुज्या सांगाता आसा. तुज्या दुखांत, तुज्या कश्टांत, तुज्या पिडेंत देव तुज्या सांगाता आसा. पोरपोर एका पिरगजेक रितीरेक गेलो. रितीरेक येताना फस्ट दीस एक यूथ म्हजे कडेन अशेंत उलयताना आदलो परिचय म्हाका. तो आयलो, फादर कशे आहात म्हणालो. तो 5 मिनटां एक फावटी गश्टी आसा मोबायल. म्हजे कडेन उलयता गश्टिता, उलयता गश्टिता. काले रे एकत गश्टी ना जाल्यार उलय म्हळें. ना फादर म्हाका म्हज्या इंस्टाग्रामांत 5,000 जण फॉलोवर्स आहात फादर म्हाका म्हणालो. तेंका आले रे इंस्टाग्राम म्हळ्यार तें एक ॲप फादर, तातूंत 5,000 जण म्हाका फॉलो करतात. ओके. आनी काल्यां रे फेसबुकांत म्हाका 25,000 जण आहात फादर फ्रेंड्स. आनी वॉट्सॅपांत 5 ग्रूप म्हजे आहात म्हणालो. हांवें चिंतलें वो एक बारी व्हडलो मनीस जावं येता म्हूण. कित्याक म्हळ्यार 5,000 थंय 25,000 हांगा 30,000 इसल्यान एक 4 ग्रूप म्हळ्यार 200 म्हळ्यार 1,000 जाल्ल्यान. रितीरेच्या 3ऱ्या दिसा सकाळीं एक मॅसेज आयली ताका एक्सिडेंट जाला म्हूण. बिगार म्हणालो आमच्या युथाक एक एक्सिडेंट जाला फादर, एक 4 वरांशी आमी थंय वचोन येवया म्हण. हांवें म्हळें वचोंक जायत गी फादर, आस्पत्रेक आमकां वचोंक जायत गी म्हळें. काल्याक म्हणटात बरं. ना ना तो म्हाका फस्ट दीस मेळोन म्हणालो तो इंस्टाग्रामांत 5,000 जण आहात खंय, आनी फेसबुकार 25,000 आहात खंय, आनी तांचे वॉट्सॅपाचे 4 ग्रूप आहात खंय. म्हणटाना 30,000 लोक थंय खेट भरता आसतना आमकां वचोंक जाता गे म्हणालो. वय मुसी आसना थंय या म्हणालो फादराक. आस्पत्रेक येता फादरान सांगलें गॅरंटी मूस उत्तारले ती. अच्छा बेड्डाच्या कुशीन ताच्या आवयक सोडल्यार दुसरे कोणी नात. सांबाळलो. हांवें विचारलें खंय गेले रे इंस्टाग्रामाचे 5,000 एकले येवनात गे म्हळें.
फेसबुकान 25,000 आसा म्हणाले हांगा मम्मीक सोडल्यार दुसरे कोणी नात कोण म्हणी एकल्यान म्हणी हेजे हाडले न्ही तांणी कोणी येनांत अक्रेक आसो जेसू मात्र तर मोगाचे न्हू दोनी हात आमचे जोडया दोळे आमचे दंपया सोमयाक आमकां स्वता आमी समर्पण करून दिवया भलायकी दिवचो जेजू आमचे मुखार आसा आमी ताचेर भरवसो दवरया कित्याक आमी कोणाक पातयेवनी आमी समस्यान सांपडोवन गेल्यान जावंक पुरो पूण जेजूक पातयेवन कोणी निराशी जायना ताचेर पातयेवया ताका आमकांच आमी दिवया ताच्या हातांत आमकांच आमी समर्पण करया आमी वांजेलांत वाचता जेजू बहिरंग रितीन वेता आसतना साबार जाणांनी ताका आपडले साबार जाण गूण जाले आज तोच जेजू तुमचे मोदगात येता तुमी ताचेर भरवसो दवरा 12 वर्सां तावन रक्तस्रावाच्या पिडेंत वळवळच्या त्या स्त्रियेन जेजूक आपडले ती गूण जाली बार्तिमेयान जेजूक व्हडा तळ्यान आपयलें दाविदाच्या पुता म्हजेर बिरमोत पाव जेजून ताका आपडले तो गूण जालो 30 वर्सां तोळ्याच्या देगेन आसच्या आर मरले त्या व्यक्तीक जेजून आपडले तो गूण जालो तोच जेजू आतां तुमचे मोदें येता जर जेजून म्हाका आपड जाय जेजून म्हाका गूण कर जाय म्हूण तुमकां भोगता जाल्यार थोडी इसल्या पद्दतान दोगां 2 लायनी अशें करा हांगाय 2 लायनी लांबाय करून रावा इसल्यांनी 2 लायनी करा जेजू तुमचे मोदगात येताना बोवाडतान बरवशान जेजूक तुमी आपडा खंडीत जावनी तोच जेजू 2000 वर्सां आदी आसलो जेजू आज तुमकांय आपडतलो अभिषेकान भरतलो आमी ह्या गिता द्वारी आपड जेजू म्हाका आपड म्हणया आनी आमची पिडा शिडा सोमयाच्या पांयां तळा आमी समर्पण करया आतां सकाळी उबी रावा 2 लायनी ह्या पंथार करा एकामेकाक पळोवन रावा एकामेकाक पळोवन लायन रावा थोडी मनशां इसल्यान येया हांगा 2 लायन करा लंबायक तेनय 2 लायन कर निशीन येया खंडीत जावनी जेजू तुमी बोवाडतान ताका आपडटा आसतना तो तुमकां अभिषेकान भरतलो आशिर्वादान भरतलो कृपेन भरतलो जेजू ताच्या कृपेन तुमकां भरून दी म्हूण मागात म्हाका अमोल त्यारकान म्हाका तूं थेला गूण करचीसू म्हाका गूण कर सगळी पिडा शिडा मोची तूं निव आपडचीसू म्हाका अमोल त्यारकान म्हाका तूं थेला गूण करचीसू म्हाका गूण कर सगळी पिडा शिडा मोची तूं निवा आपडचीसू म्हाका अमोल त्यारकान म्हाका तूं थेला गूण करचीसू म्हाका गूण कर सगळी पिडा शिडा मोची तूं निवा पत्की स्त्रियेन तुका बावडताना पडले कश्टले तुवें बरें केलें पत्की स्त्रियेन तुका बावडताना पडले कश्टले तुवें बरें केलें बावडतान हांव तुका सौम्या आजा पडता पांयां तळा तुज्या सर पडता बावडतान हांव तुका सौम्या आसा पडता पांयां तळा तुज्या सर पडता सोमिया जेसू मागण्या गुमान तोंदी
कृपेची सर कुडीन मोच्या समिया सदाच वाढवून दे कृपेची सर जिनेन मोच्या समिया सदाच वाढवून दे कृपेची सर जिनेन मोच्या समिया सदाच वाढवून दे आपडची म्हाका पाप आमोलेक त्या रक्तान म्हाका तूं तेला खून कर जिसू म्हाका खून कर सगळी पिडा शिडा मोची तूं निवा सर्गा संसारासो दनी तूं सावणासाय सर्गी तावन धाड तूं आमचेर देणे सर्गा संसारासो दनी तूं सावणासाय सर्गी तावन धाड तूं आमचेर देणे पाटलाव करूंक तुजो सौम्या कालते पोणी बेसावानी बरमोची चिने पाटलाव करूंक तुजो सदांच कालते पोणी बेसावानी बरमोची चिने सौमिया जेसू ताळ्यात मोच्या कांडी दनिया जेसू मागण्या गुमान तोंदी कृपेची जिनेन मोच्या समिया सदांच वाढवून दे कृपेची कुडीन मोच्या समिया सदांच वाढवून दे कृपेची जिनेन मोच्या समिया सदांच वाढवून दे कृपेची जिनेन मोच्या समिया सदांच वाढवून दे आपडची म्हाका आप आमोलेक त्या रक्तान म्हाका तूं तेला खून कर जिसू म्हाका खून कर सगळी पिडा शिडा मोची तूं निवा आपड जिसू म्हाका आप आमोलेक त्या रक्तान म्हाका तूं तेला खून कर जिसू म्हाका खून कर सगळी पिडा शिडा मोची तूं निवा गुण कर जिसू अमोलेक रक्तान तुझ्या गुण कर जिसू गुण कर जिसू गुण कर जिसू अमोलेक रक्तान तुझ्या गुण कर जिसू गुण
जेसू खून कर जेसू दैविक सत्तेन तुझ्या खून कर जेसू खून कर जेसू खून कर जेसू दैविक सत्तेन तुझ्या खून कर जेसू खून कर जेसू खून कर जेसू दैविक सत्तेन तुझ्या खून कर जेसू खून कर जेसू खून कर जेसू दैविक सत्तेन तुझ्या खून कर जेसू पीडे शिडेंतले खून कर जेसू कष्टान वारांतले खून कर जेसू पीडे शिडेंतले खून कर जेसू कष्टान वारांतले खून कर जेसू खून कर जेसू खून कर जेसू दैविक सत्तेन तुझ्या खून कर जेसू खून कर जेसू खून कर जेसू दैविक सत्तेन तुझ्या खून कर जेसू पिरान पोणांतले खून कर जेसू अनिस्तळपणांतले खून कर जेसू पिरान पोणांतले खून कर जेसू अनिस्तळपणांतले खून कर जेसू खून कर जेसू खून कर जेसू अमोलिक रक्तान तुझ्या खून कर जेसू खून कर जेसू खून कर जेसू दैविक सत्तेन तुझ्या खून कर जेसू गृहकारांतले खून कर जेसू हग्या मोसरांतले खून कर जेसू गर्भांकारांतले खून कर जेसू हग्या मोसरांतले खून कर जेसू खून कर जेसू खून कर जेसू दैविक उतरान तुझ्या खून कर जेसू खून कर जेसू खून कर जेसू दैविक उतरान तुझ्या खून कर जेसू खून कर जेसू खून कर जेसू दैविक सत्तेन तुझ्या खून कर जेसू आपोड जेसू दैविक स्पर्शन तुझ्या आपोड जेसू आपोड जेसू आपोड जेसू दैविक स्पर्शन तुझ्या आपोड जेसू आपोड जेसू आपोड जेसू दैविक स्पर्शन तुझ्या आपोड जेसू पीडे शिडेंतले आपोड जेसू कष्टान वारांतले आपोड जेसू पीडे शिडेंतले आपोड जेसू कष्टान वारांतले आपोड जेसू आपोड जेसू आपोड जेसू दैविक स्पर्शन तुझ्या आपोड जेसू हालेलुया
Alleluia, 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 Alleluia. Arrogant Jesus, arrogant Jesus, arrogant tuka, somia Jesus. Tam ek sound sumlyang aming karandebacha Ulo wain rupantar korun korin Kristacha Bukti nupay alam aming jewnang sumyacha Sumya chisut kay kodya pagdan mokacha Sumya jepa Arga बलिदान सरकीचे पवित्र देता समाधान सोन्याचे वर जीविता पूर्ण जीवन बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे आमेन. आमच्या स्वामी येशू ख्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग आणि पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सोफे असो तुमच्या सवे असो. ख्रिस्ते म्हज्या मोगाच्या भावानो आणि भयणीनो सान लॉरेन्साक मान करून ताच्या पांयांतळा आमी सोम्या लागीं मागोवंक आयल्या. म्हजे थंय रावल्ल्या करीत तुमी कितेंच करूंक शकनात म्हणली सोम्याची उतरां परत्यान आमी मोतीक हाडया. जेजू आज आमचो मेस्त बसोत एक विशेष मागणें आयच्या पवित्र पुस्तकाच्या वांजलाच्या वाचपांत सोम्याचे मागणें आमी आयकता. तो आमचो मेस्त बसोत मागता. आयच्या आराधनांत आमी आयकल्ल्या प्रमाणे जेजू आमचे विशेंत सदां चिंता. तर मोगाच्या बाबान आनी भयणीनो आमी जेजू सरशी येवन ताचे थंय फळ दिवचे व्यक्ती जावंक आमी सोम्याची उतरां नियाळन ताचे थंय आमी रावंक प्रयत्न करया. साबारपटी आमी सोम्यातावन मेकळे जाल्या फळ दिवंक सकनासतना गेल्या तर येमिसाचें बलिदान आतां भेटोवंक आमी आयती जाता आसतना आमची पातकां आमी वळखून घेवया आनी म्हणया हांव पातकी सर्पदीदार देवा आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजो गुन्यांव सांगता मनान चिंतून तोंडानुसार वायट बरें सडून हांवें जायतीं पातकां केल्यात. ओ म्हजो अपराध, ओ म्हजो अपराध, ओ म्हजो व्हड अपराध. ह्या पासून घेवन सदां संवकार मरये सगळ्या देवदूतांनी भोगता आनी तुमकां भाव भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सरस्पराधप लागीं विनंती प्रार्थून मागता. सर्पवेदार देव आमची काकुळट करो आमची पातकां बगसून आमकां सस्नाच्या बेताक पावो. आमेन. सोम्या काकुत सोम्या काकुत Krista काकुत Krista काकुत सोम्या काकुत सोम्या देवा महिमा देवा महिमा देवा उत्सर्गी
संसारी सर्वेस्परा देवा सर्गींच्या राजा सर्ववेदा देवा बाबा आम्ही तुका नमस्कार करता आम्ही तुका देवासा तुझ्या थोर वैभवापासून आम्ही तुका वागता सोन्या सुप्रिस्ता बापाच्या एकल्यास पुता सोमिया देवा देवाची शैली तू संसाराचे पार काढाय आमची पावलं तू बापाच्या उजव्या कोसला आमची मागे मारून गे त्या पवित्र सांगाते देवा बापाचे जेसू ख्रिस्त एकलोच तो होई एकलोच तो ईश्वर एकलोच तो परमेश्वर प्रार्थुया बापा तुझ्या मोगाच्या उज्यान पेटून बगे वंतलोरेस दुर्बळच्या सेवेंत विश्वासी राबून आणि रक्तसाक्षाचे कष्ट मरण सोसून मायमे बोन सांग पावलो ताच्या मोगासारखो दुर्बळ्यांचो मोग आमच्या कळसांनी वाडय आणि ताच्या पावलांनी सोलोंक आमकां बोळती आमच्या सुमया तुझ्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुझ्या सभे पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेतो आणि राजवट चलयता आसनाच्या आसना आमेन. धर्मदूतांची कृत्या पुस्तकांतले वाचप तवळ जुदेवानी पावलूचे अपराध मांडूंक निस्कारण कितें जावयेत म्हूण समजून घेवचे खातीर सरदारान पावलाक सोडूंक लायलो आनी प्रधान याजकांची आनी सगळे सान्हेद्रीन सभेची जमत आपयचे म्हणून हुकूम दिली. उपरांत पावलाक हाडन तांचे हुचेर ताणें उबो केलो. तांचे मदें सादुसेव आनी फारिशेव नांवाच्यो दोन वेगवेगळ्यो पक्ष आसात म्हूण बरें करून जाणा आसून पावल सान्हेद्रीन सभे लागीं हे परी व्हडल्या ताळ्यान उलोवंक लागलो. भावानो, हांव एक फारिजेव आनी फारिजेवांच्या कुटुंबांत जल्मून व्हड जाल्लो. मेल्ल्यांच्या जिवंतपणाचो आमकां भरवोसो आसा देखून म्हाका हांगा तनकेक उबो केला. ताणें अशें म्हणलेल्या फरा फारिजेवा आनी सादुसेवा मदें वादविवाद उठलो आनी सभेच्या सांद्या मदें दोन पंगड जाले. कारण सादुसेव मेल्ल्यांचे जिवंतपण देवदूत वा आत्मे आसात म्हूण सतमानूंक इन्कार करताले, पूण फारिजेव हे सगळें आसा म्हूण सतमानताले. तवळ व्हडी एक बोबाट जाली. फारिजेवांचे पक्षेचे थोडे शास्त्री उठले आनी वाद मांडून जोरान उलोवंक लागले. ह्या मनशातय आमकां कांय गुण्याव दिसना. एक देवदूत वा आत्मो ताचे लागीं उलयला जावयेत. अशें तांचे मदलो विवाद निबोर जावन येतालो ते पळोवन पावलाक ते कांय फापसून तीर करून उडयतीत म्हूण सरदार भियेलो. देखून सकला देंवोन वचून पावलाक तांचे मदलो बलात्कारान काडूंक आनी कोट्या भितर शाबीत हाडूंक आपल्या शिपायांक ताणें फर्मायलें. उपरांतले राती सोमियान पावलाचे बोगलेक उबो रावन ताका सांगलें, धैर्य घे,
जशें जेरुजालेमांत तुवें म्हाका साक्ष दिली तशेंच रोमांती तुवें म्हाका साक्ष दिजे. देवाचें उतर हे. देवाचे वडोवकार. सांबाळदर तूं म्हाका देवा, कित्याक तुजेर हांव पातयेला. सांबाळ तूं म्हाका देवा, कित्याक तुजेर हांव पातयेला. सांबाळदर तूं म्हाका देवा म्हज्या, कित्याक तुजेर हांव पातयेला. सर्वेस्परा लागीं हांव म्हणटा, तुंच म्हजो धनी आनी म्हजें दायज, आनी म्हजें पिवणपान म्हज्या जिणेचो फुडार तुज्याच हातांत आसा. सांबाळ तूं म्हाका देवा, कित्याक तुजेर हांव पातयेला. म्हाका बूत सांगतल्या सर्वेस्पराक हांव दीन वाचता. रातीचे पॉयंट म्हजे अंतस्करण म्हाका ती उगडासाक हाडटा. सर्वेस्पराक सदांच म्हज्या दोळ्या मुखार हांव दवरता. तो जर म्हज्या उजवेशी आसा तर हांव केदींच हालचोना. सांबाळ तूं म्हाका देवा, कित्याक तुजेर हांव पातयेला. देखून म्हजें काळीज उल्लासता, म्हजो आत्मो दादोसकायेन उमाळटा. म्हजी कूड लेगून सवस्तकायेन जियेता. कित्याक तूं म्हाका पातळान सांडचोनाय, आनी म्हाका तुज्या विश्वासी भक्ता कुसाडाय देखो दिवचो ना. सांबाळ तूं म्हाका देवा, कित्याक तुजेर हांव पातयेला. सांबाळदर तूं म्हाका देवा, कित्याक तुजेर हांव पातयेला. उबी रावया. Alleluia, alleluia, alleluia. Alleluia, alleluia, alleluia. Alleluia, alleluia, alleluia. Alleluia, alleluia, alleluia. सोमी म्हणटा, तीन सर्व एक जावन, तूं म्हजें तें आनी हांव तुजें तें एक जावन आसलेल्या बरी. ती आमचें तें एक जावन आसूं, अशें तुवें म्हाका धाडलोय म्हूण संवसार सत मानूं. Alleluia, alleluia, alleluia. Alleluia, alleluia, alleluia. सर्वेस्पर तुमचे सोफे आसूं. तुमचे सवे असो. जुवांव परमणे जेसू क्रिस्ताची शुभ वार्ता. महिमा तुका येसुमिया. जेजून आपले दोळे सर्गाक लावन म्हळें, हाचे फसूस मात्र न्ही हांव मागिना, बगर हांचे उतार आयकून म्हाका सतमंतल्या पसोती हांव मागतां.
बापा ते सोमेस्त एक जावन तूं म्हजे थंय हांव तुजे थंय एक जावन आसचे बरी तेय आमचे थंय एक जावन आसूं अशें तुवें म्हाका धाडलोलो म्हूण संवसारान सतमांच्या पासत ते सोमेस्त एक जावन आसूं आमी एक तशें तेय एक जावच्याक तुवें म्हाका दिल्ली महिमा हांवें तांकांय दिली हांव तांचे थंय आनी तूं म्हजे थंय आसून तांचो एकवट संपूर्ण तरान एक जावं तवळ तुवें म्हाका पाठयलेलय म्हणून आनी तुवें म्हजो मोग केल्ले बरी तूं तांचोय मोग करताय म्हणून संवसाराक कळीत जातलें बापा हांकां तुवें म्हाका दिलाय संवसाराच्या आरंभ आदींच तुवें म्हजो मोग करन तुवें म्हाका दिल्ली तीच महिमा तांची तांणी देखच्याक हांव आसा थंय तांणी आसा जय म्हूण म्हजी आशा नितिवंत बापा संवसार तुका वळखना पूण हांव तुका वळखतां तुवें म्हाका पाठयलेलोय म्हूण तेय वळखल्यात तुजे वयर तांकां आसा तो मोग तांचे थंय आसच्याक आनी हांवें तांचे सोबे रावच्याक तुजें नांव हांवें तांकां कळीत केलां आनीकी हांव तें कळीत करतलो देवाचें उतार हें वखणी तुका क्रिस्ता Praise the Lord. 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 Hallelujah. 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 क्रिस्तय म्हज्या मोगाच्या भावानो आनी भयणीनो त्या बापायन एक फ्रुट्साचें तोट आसा केल्लें सुमार 4 वर्सां जाल्लीं झाडां लावन थोड्या झाडांनी पेरां ल्हान झाडांनी जांबळां जावंक सुरू जाल्लीं भुरगीं तुमकां गोतात घरा कांय विशेश आसल्यार तांच्या फ्रेंड्साक आपोवन हाडटात ह्या पुतान ताच्या एका फ्रेंडाक तोटा भितर आपोवन येलें बापायन पुताक पयल्यांत सांगलें हळे पयले पटी फ्रुट्स जाल्यात आपोडचे न्ही काडूंक नान ते सो हे दोगी उपराळी भुरगे भितर गेले येता आसतना हाका कांय अन्नाडीपण कळना जाल्यार अन्नाडीपण शिकोवचें आसात तो ताच्या सांगात आयिल्लो फ्रेंड म्हणटा हे देदी व्हडली पेरां पळय 1-2 काड कांय जायना तुजो पप्पा तुका कांय करना तुजो मोग करता न्ही तो हां त्या देखून तुवें काडल्यार हांवें काडल्यार सूख जाता तुवें काण दिल्यार सूख जायना तुजो पप्पा तुका कांय करना ताका वो म्हणालो त्याच खातीर हांव काडना म्हजो पप्पा म्हाका कांय करना म्हणल्या भियानच हांव काडना एका दाडा तुवें सांगलें बरी हांवें फळां काडलीं जाल्यार म्हज्या पप्पाक हांव दूख दितां म्हजो पप्पा म्हाका कांय करना वय पूण त्या खातीरच म्हाका बें दिसता फ्रुट्स सापडोंक क्रिस्तथंय म्हज्या मोगाच्या भावानो आनी भयणीनो जेजूचो आनी ताच्या बापाचो मोग आज आमचे मुखार दवरन आमचोय मोग त्याच मोगा बरी जाय जय म्हूण सांगोन आमकां जेजू सांगता जेजू आनी बापा मदलो एक निकट संबंध आमचे मुखार जेजू उगडापें करता कित्याक म्हळ्यार सडावो जावन आतांची पिळगी सोडया आतांची पिळगी बापाय फाटल्यांत आसता आवय जोर करता म्हण गोता तांकां पयलेंची पिळगी सडावत आवय फाटल्यान आसली पळय न्ही आनी बापाय गडे उलोवंक तितली बॅटरी आमचे गडे नातली 1.5 वोल्ट बॅटरी आमकां पावनातली केदाळे डिस्चार्ज जावनूच आसताली पळय न्ही कांय इल्लें जायचें जाल्यार इस्कॉलाक कांय इल्लें प्रवासाक वचोंक कांय परमिशन पुराय सारचें जाल्यार फस्ट मम्मीक पेंट करचें आसलें आमी म्हळ्यार मम्मीक पेंट करचें म्हळ्यार तिकाय गुत्त जावन वच आमी पेंट करता म्हणून आमकां केदाळा कालें जाय म्हूण बगता पळय त्या दीस मम्मीन सांगचें म्हणना पुरो काम तिणें सांगचें पयलेंच आमी करून सोडटाले
आयदनां दोनची आनी उदक काडचें बाणाक उदक भरचें तें हें पुरा म्हळ्यार हें फावंडेशन करेक्ट जाल्यार मागीर मम्मीन गाळी सोंक ना पळय म्हज्या पुतान आज बरें काम केलां म्हण लास्टाक सांजेर जाताना मम्मी बँडान सुकें करूंक सांजेर पुसूंक बसतना आमी लागीं वचोन बसताले हांव सासणाक लागीं वचनातले हांव त्या दीस लागीं बसून मम्म्या मम्म्या हे मम्म्या त्या दीस कितले पटी मेम्मे मेम्मे म्हळ्यार आमकां पुरो जायना मागीर मम्म्या हे मम्म्या हें न्हय हें येळणे क्लासीच्यांक प्रवासाक येतात खंय मम्मी तांकां पुरा 500 रुपये म्हूण सांगल्यात मम्मी आमकां 5ನೇ क्लासीच्यांक 200 रुपये खंय मम्मी म्हळ्यार चडीत आसोन आमी उणें म्हळ्यार एक गिमप्पी मेळटा म्हणून 500 रुपये दिल्यार म्हजे कडेन नात रे पप्पा कडेन आमी बागला कडेन रावून अळया आयकलें हें आयकलें गे म्हणा भुरगीं घालें तें कालें प्रवासाक कित्याक म्हळ्यार आमकां डायरेक्ट वचोन कित्याक म्हळ्यार तितलो संबंद आमचे कडेन नातुरलो पप्पा कडेन तितलो केदाळ म्हळ्यार पप्पा केदाळाय भायरूच आसचें हप्त्याक पटी येता न्हय वाघ आयिल्ले बरी घरा भितर आयल्यार आमी खंय येचें त्या देखून हांगा वो जेजूस आनी ताच्या बापाचो संबंद पळया कांय बेना कितेंच ना डायरेक्ट एका रितीन कितले सलीसायेन जेजू आपल्या बापा लागीं मागता पवित्र पुस्तकाच्या वाचपांत आमी वाचल्यार 5 उंडे 2 मासल्यो 5,000 वरनी चड लोक थंय जमल्या वेळार जेजू भियोंक ना ताणें दोनी उंडे आनी मासली ताच्या हातांत घेतली आनी दोळे उबारून बापाक महिमा दिली कित्याक ताका कळीत आसा म्हाका गरज आसलें म्हजो बाप म्हाका दितलो तशेंच लाजर सरल्या वेळार ताच्या पोंडा मुखार वचोन परत्यान दोळे उबारून तो मागणें करता बापा येदोळ मुसोर म्हजें मागणें आयकल्याक हांव तुका अर्गान दितां आनी मुखारी तूं म्हजें मागणें आयकताय म्हणून म्हाका कळीत आसा आनी आज एवांजेलाचें वाचप 17वी अध्यायांत जो आमच्या 17व्या अध्यायांत एक व्हडलें मागणें आमा पसोत जेजू करता बापा लागीं बापा हांव आनी तूं एक जाल्ले बरीं ही म्हजीं भुरगीं एक जावं दीत आमचे थंय एक जावं दीत म्हळ्यार मोगाच्या भावान आनी भयणीनो हांवें मिसाच्या पयल्यांत तुमकां सांगलें तुमी म्हजे थंय रावल्ल्याक रीत फळ दिवंक शकचे नात जेजून सांगलीं उतरां ती ताणें नीज करून दाखयली तो बापा थंय खरेपणी रावलो आनी ह्या संवसारांत ताणें ताची महिमा परगटली म्हणटा आसतना जेजू म्हणटा तुमी म्हजे थंय रावल्ल्या करीत कितेंच फळ दिवंक शकचे नात एक रूख फळ दिवंक शकता केदाळा तो भुंयचेर रावल्ल्या वेळार मात्र पळय न्ही ताका तुमी उमटून काडून वरविंगड जाग्यार दवरल्यार भुमीचो ताचो संपर्क तुटयल्यार फळ दिवंक शकता गी ना हांव ल्हान आसतना आतां ही मम्मी थोडे फावटी उडास काडटा तुवें झाडां लाव नजो रे तुवें झाडां लाव नजो तुजो हात सामाना कित्याक म्हळ्यार हांवें ल्हान आसतना लायिल्लें एक झाडी येदोळ म्हणसर जीव जावना खंयचे कितलें जुवें आसूं दी तें मोरून येता मम्मीक गोत्तू ना तें म्हजो हात बरो म्हजे गूण बरें नातले म्हाका एक इंट्रस्ट हांवें लायिल्लें झाड न्ही पाळां कितलीं आयल्यांत म्हूण पळोवन सदांय सकाळीं येचें आनी झाड उखलचें आनी पळोवचें पाळ आयलां की ना येवना परत्यान लावचें एका हप्त्या भितर झाड खलास पूण म्हज्या भावानी लायिल्लें झाडां पळय वेग्गी येतालें ताका दुसरे पटी हांवें चिंतलें सो म्हजो हात समाना न्ही म्हळ्यार एका तावयतावन आयिल्लें म्हज्या भावाचो हात कशें समा जावचो हांवें चिंतलें ताणें लायिल्लें झाडी हांवें पळयलें
कितली पाळां येतात पळय ताच्या पाळाक ते मेलें. मागीर लास्टाक मम्मीक कळ्ळें. एक दीस हांव झाड वचून वयर उखलतना फाटल्यान मम्मी खाण 4 सारणी गोड्यान दिलें. ಎಂತಗೆ तूं करतालो इतले तेंपो हांव तुजो हात सामाना म्हूण चिंततालो. तुजो हात नीज जावनी सामाना. ताच्या मागीर लायिल्लीं झाडां मार पडल्या मागीर लायिल्लीं झाडां जीव जालीं. म्हळ्यार तें झाड रावल्ले कडेन रावना जाल्यार जीव जायना. तशेंच आमी देवात एक जावन आसूंक जाय. त्या देखून तुमकां सांगचें एका निजा देवाची सेवा करा. ह्या कडेच रावा. 25 कडेन वचनाका तर मांकोड उडले बरी रुखार रुखाक. सांगा जायना थंय जायना थंय जायना थंय. देव तुमची परीक्षा करता. थोड्यांनी चिंतलां नॅक्स्ट जालें हे पटी ह्या ब्रेस्तारा लास्ट येवचें हांवें. ह्या हप्त्यान खंय पूण सान लॉरेसान कांय दिवना. नॅक्स्ट ब्रेस्तारांत हांव येना. ताका सान लॉरेसान काल चिंतलां गोताय तूं आतां 9 म्हयने आयले न्ही. पळय असो बोवाडता पळय आनी एक 9 म्हयने आयल्या उपरांत दिवया. गॅरंटी ना हाचें. हे मेळ्ळ्या मागीर हें रावना हांगा. पळय आनी एक 9 म्हयने आयल्या उपरांत दिवया म्हण. आमी अर्द्यार्थ सुटोन घणघण आनी एकाडे येता. त्या देखून आमचो बोवार्थ तीर बोवार्थ आसूंक जाय. देवा थंय कशें जेजू बाप्पा थंय एक जावन रावलो गी आमी जेजू थंय एक जावन राव जाय. कहले कश्ट येवं दी तेंते सामां येवं दी इराराय जावं दी. देव म्हाका सोडून घालिसो ना. देव म्हज्या सांगाता आसा. देवाक म्हजी विसर पडची ना म्हणलो बरवसो म्हजे थंय केदाळा येता. त्या दाळा बेसांवां आपापिंत येतात. त्या देखून देवा बापाचो आनी जेजूचो संबंध बरो आसलो. आमचो आनी देवा बापाचो ह्या जेजूचो संबंध कसो आसा. थोडे पटी हो संबंध 5 रितीचो संबंध आसा काय. आमी 5 रितीचो संबंध दवरता. एक हाय बाय संबंध म्हणटा. हाय बाय. आतां फिरगेजेन कितलीं जाणां आसात सगळ्यां कडेन उलयतात गे तुमी. ना आयलो गे हाय ते म्हणटा बाय आराम गे. जेवले बाय जात कामा. तुका काम आल्या म्हाकाय कामा. आमी तिशीन येता तो तिशीन येता. हें हाय बाय हाचें वर्थ तें कांय ना. गूड मॉर्निंग गूड इवनिंग इतलेंत. दुसरें हॉटेल गिरायकी. हें हॉटेल म्हळ्यार व्हडलें हॉटेल चिंचे नाका 5 स्टार. हें आमच्या गांवांत आनी पुरो आसता न्ही डब्बो. एक ल्हान गुडचूल घालून आसता. थंय गेल्या उपरांत एक च्या काण घेवन थंय 4 जाण बसल्यार उलोवचें घालें. थंय तांगेर तशें जालें खंय वैगी काल तांची पोपळां सोरलीं खंय. काल तांगेर कालेंगी पाक्यार नारळ पडलो खंय. कसो पडलो तो. आमच्या घरची खबर उलयना. दुसऱ्यांची खबर तें हॉटेल गिरायकी. देवा कडेन घेताना आमी तशेंच आमचें कांय सांगना दुसऱ्यांचेच. ताका तशें जावन दी हाका अशें जावन दी. थंय ताचो पांय मोडून वचोन दी हाचो पांय मोडून वचोन दी. या तुमी हांव करचें नाका. सगळ्यांनी करचें तितलेंच. एका दाळ आमी मागलें पुरां आमकां देवान दिल्लें जाल्यार न्ही आमकां केंद्र सरकारांतल्यान अंगविकल पेन्शन मेळटा सगळ्यांक. कित्याक म्हळ्यार हांव दुसऱ्यां बसत मागतना पांय मोडोन दी म्हळ्यार तो आनी एकलो म्हजे पांय मोडोन दी म्हणून मागते आसता ते. देव थंय पुरो मागणें आयकना. हाय बाय संबंध. आनी धाकटेर पिडेस्त संबंध. धाकटेर पिडेस्त. धाकटेराचें शॉप उक्तें आसा गी ना गी म्हूण पळोवचें केदाळा आमी. आमकां ताप येजे नाजाल्यार आमी गेले हांव ताचे कडच्यान धाकटेरा हुशाराय गी पेशंटाक पळोवन तुका म्हणी पिडा आयल्या गी ना गी वयगी न्ही. आमकां पिडेस्त जाल्या वेळार मात्र धाकटेराचें शॉप सोदून काण घेवन येता वयगी न्ही. जेजू की तशेंच आमचो संबंध तसोलोच. आमकां कांय म्हणी सोडून जालें जेजू ये ये कितले पटी आपयता म्हूण ना. ये 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 म्हूण आमी आराम आसा. तूं आसताय न्ही कारकोळ खंय वचनाय तूं कारकोळ सोड. येता ब्रेस्तार नेक्स्ट ह्या ब्रेस्तार येवंक जावना. इल्लें पावसा येयलो पळय नेज हें लुवन घाल्लें आसलें भितर घालूंक घाल्लें येवना. नेक्स्ट ब्रेस्तार आसताय न्ही तूं थंय खंय येताय.
पिडेस्त आनी एक संबंध आसा आळवा कोलो आनी उदक. पावसांत आळवाच्या कोल्या वयर उदक पडल्यार कालें जाता? कोलो भित्ताय? ना ना ना. थोडी आमी तशेंत इगर्जे कायल्या रे, हे नटल्या रे, कुमगार सेवल्या रे, सेवा नटल्या रे, तेर्स केल्या रे, कर्नाटल्या रे, कांय बदलावण ना. दोसो आदी, दोसो आतां आनी सदां सर्वता आमेन. आदी दिल्ली सोलां आनी मुखार दिवची बिंडी सोलांत. तर देवा बापा आनी जेजू मदलो संबंध कसो तसो आसलो, घट आसलो गे, तसो आमचो संबंध जायचे जाल्यार दाखवाल आनी पांटो आसले बरें आसय. म्हजो आनी देवाचो संबंध एकाक सोडून एक आसूंक साध्य ना. आमी पांटे दाखवाली थंय एक जावन आसत जाय. जेजूक आमी विसरोवन आमी कितेंच करूंक शकना. त्या देखून म्हजो आनी जेजूचो संबंध घट जावंक जाय. तो घट जाता खंयच्या मुखांत्र? देवाच्या उतरा मुखांत्र, आमी करच्या मागण्या मुखांत्र, आमी करच्या सेवे मुखांत्र. कित्याक म्हळ्यार आमी करच्या सेवेंत देवाक आमी पळयता. कित्याक जेजू मातेवाच्या वांजेलांत 25व्या अध्यायांत सांगता, ह्या ल्हानांतल्या ल्हानाक कितें तुमी केलें गी तेंच म्हाका तुमी केलें. तर मोगाचें न्हू मागणें, देवाचें उतर आनी आमी सेवचे हरी एक सक्रामेंता मुखांत्र, आमी करचे हरी एका सेवे मुखांत्र जेजू थंय आमी रावल्याव आनी फळ दिवचे व्यक्ती जाल्याव म्हणलें ह्या संवसाराक दाखोवन दिवया. व्हड कामां न्हय, ल्हान ल्हान बऱ्या कामां वरवीं आमचेर सांगाता, आमच्या सांगाता जियोवच्या जेजूक ह्या संवसाराक दाखोवंक प्रयत्न करया. आमेन. या सर्वा संगी अर्पिताई जिनी पवित्र बापा, सेवेक तुझे सदा समर्पी सर्वदा आमार तुका बापा. स्वीकार कर बापा आणि भोगांनी ताव तुका आशीर्वादित मुखार तुझ्या दिभर जीवन आमचे नंदन कर. भाव भयणीनो, मोचेनी तुमचें बलिदान सर्व देव बापाक मानतात असलें जावं म्हूण म्हाकात. हे तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाक आनी महिमेक आमच्या नक्या भुयसुच्या देवा सदीस्फूर्त मानून घे. प्रितीच्या बापा, तुझ्या पुतान धरलेली जिविताची वाट आपली करून भाग्यवंत लॉरेन्स जमनेन ओंपलेल्या गोवाखणा बरी आपल्या जिवाची ह्या संवसारांत पर्व करिनासतना रक्तसाक्षाच्या मरणा वरवीं मायमेवान जालो आनी पवित्र सभेक शुभाम पीक दिवंक पावलो. त्या समानान आमी संवसाराचे सोडवणे पसत आमचे जिवीत आतां तुका भेटोवन दिता. जेजू क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं आमेन. सर्वेस्प तुमचे सोवे आसो. तुमचे सवे आसो. आमची काळजां उबारुया. सर्वेस्परातै उबारता. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वासुया. अशी आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सर्पद्वदरांनी सासनाच्या देवा, सोर कळी आनी सोर तें जेजू क्रिस्त आमच्या सुम्या वरवीं आमी तुका दिन वासूंक फावो वो कायदो नितेसो आनी आमच्या फायद्याचो.
जीवन जावन मरणांतलो तो आपल्या शिसांक दिश्टी पडलो आनी ताच्या दोळ्या मुखार आपल्या पदवेन सर्गार चडलो. अशें ताणें केली आमकां आपल्या देवपणाची भागीदारां. देखून पास्काच्या संतोशाच्या नादान उल्हासा सगळो संवसार आनी सर्गींचे सोळदळबार निरंतरी गायतात तुजे मुखार. दरबारांचो सर्वेश पोतो सतानी संसार पडला तुझ्या वैभवा. ओ सगळी दुःखाचे ओ सगळी दुःखाचे सर्वे पोराचे नावी येता ताताचे. ओ सगळी दुःखाचे ओ सगळी दुःखाचे. बापा खरंच तूं पवित्र, तुमचं सगळ्या अपवित्रपणाची जर तुझ्या पवित्र आत्म्याक धाडून इंदणी पवित्र कर म्हण आमी मागता. जावन ती आमकां आमच्या सुमया जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत आपलेच कुशेन कश्ट मरण सोसूंक वेच्या आदी ताणें उंडो घेतलो, तुका दिन वासून तो मोडलो, तो आपल्या आशिसांक दिलो आनी म्हळें हो तुमी सुमेस्त घेयात आनी खयात, ही म्हजी कूड तुमचे पासो समर्पूंची. तेचपरी जवान जाता आसतना काल्स घेतली, तुका नव्यान दिन वाचलो, ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें तुमी सुमेस्त घेयात आनी आंतले पेयात, हे म्हज्या रक्ताची काल्स नव्या आनी सासणी कराराचें रगत पातकांचें बोगसणे मेळच्याक तुमचे पसोत आनी सुमेस्त मनशां पसोत तें वावरतलें, हे म्हज्या उगडासाक करात. भावार्थाचो गोट परगटुया. सुम्या जेसू तुझे मरण आम्ही समरमता. तुझे पुनः जीवन आम्ही पकडता. तुझ्या येण्याक सुम्यांची सूट आम्ही अपेक्षा. बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुन्हा जिवनपणाचो आमी भक्तीपणे उडास काडटा आनी हो जिबेताचो मुंडोण सोडून जी काल तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिन वाचता. आनी जेजूची कूड आनी रगत सेवतले आमा सुमेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा अख्खे पृथ्वीचेर विसरलेले तुझे पयस उडास कर. फ्रांसीस आमच्या बगेन बापा, जेराल्ड आमचे गोळी बापा आनी सगळ्या याजकी वर्गा बराबर तिका प्रिती मोगांत वाडय. पुनर्जिवंतपणाचो बरोसो धरून मरण पावले आमच्या भाव भयणीची काकूट कर. तांकां आनी ज्येश्ठ गतीन मेल्ल्या सुमेस्तांक तुजें परजळीत मुखामोळ पळोवंक फावो कर. आमी सुमेस्तची दया कर म्हूण आमी मागता. आमकां मरी देवाची माय, तिचो पती भगवंत जुजे, भगवंत लॉरेस, भगवंत धर्मदूत आनी सर काळी तुका मानवल्यान त्या सगळ्या भक्तां बराबर ससनाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांच्या संगता तुजी महिमा गावंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. Tias Jesu वरवीं, Tias Jesu संगता, Tias Jesu तय
पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सर्पोद्वेतार बापा सर्वंदनांनी वैभव तुका ससनाच्या ससना. आमेन. सोडवंदराची आज्ञा मनान धरून ताणें शिकयलेलें प्रार्थन भक्तीन म्हणुया. आमच्या बापा सर्गींच्या तुझे नाव पवित्र जावं, तुझे राज संथा येवं, तुझे विशी स्वर्गार सुता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचे सुकलेल्या बक्षितां तशें आमची दुखां बोगोस आनी आमकां ताळणेपणां दिनाका पूण वायटांतली तूं आमकां निबार. सर्वेस्परासोर वायटांतली आमकां निवार. दया करून या जिवितांत सवस्काय आमकां दी. सर्गींचे बागेन आमच्या सोडवंदरा जेजू क्रिस्ताची येणे बरोवशेन अतिरेकतेल्यांक आमकां तुजे उदार काकुलतीन सोर पातकांतलीन सुटय आनी सोर आकांतांतली वाटय. स्वर्गे पदवी आणि महिमा तुझे ससनाच्या ससना. सोमिया जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या दमदुतामुळे तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण पवित्र सभेच्या बोवार्थाचे दीस टिकाल आनी तुजे खुशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी एकवटान सांबाळ. तुमची येताय आनी रासवड चलयताय ससनाच्या ससनाक. आमेन. सोम्याची शांती सदांकाल तुमचे सोवे असो. तुमचे सवे आसो. भाव भयणीनो एकामेकाक शांती दिवया. देवाचे शरीर संसाराचे पाप काढलेले आमची काकूत कर. देवाचे शेळये संसाराचे पाप काढलेले आमची काकूत कर. देवाचे शरीर संसाराचे पाप काढलेले आमकां शांती दी. पळया ही देवाची शेळी संसाराचे पाप करता ती. या शेळयेच्या जेवणाक आपण मेळ्ळी आमी सुभागी. सोम्या तुमचे भितर आमचे म्हाका भोवना. म्हज्या उदरान म्हाका भलायकी. क्रिस्ताची जेसू मोच्या देवा, जेसू मोच्या राया, जेसू मोच्या जीवा, मोच्या देवा, मोच्या सर्वा. जेसू मोच्या देवा, जेसू मोच्या राया, जेसू मोच्या जीवा, मोच्या देवा, मोच्या सर्वा. तुईस ओसो सोधून करो ओस्वा. तुझे लागी आसा सोमिया, मागाची भी दिवचे उतर. जेसू मोच्या देवा, जेसू मोच्या राया, जेसू मोच्या जीवा, मोच्या देवा, मोच्या सर्वा.
सोहा सोधू करो मैं पास तो मोसो सोमिया तो सोमो मोसो स्वास जीसु मोचा देवा जीसु मोचा राया जीसु मोचा जीवा मोचा देवा मोचा सर्वा तुई सर्व सोहा सोधून गोरी बलायकी तो सोईस मोसो सोमिया गुणकर मागा बेगी जीसु मोचा देवा जीसु मोचाराया जीसु मोचा जीवा मोचा देवा मोचा सेवा जीसु हाव तुका अर्गां दिता रावतून दुर्बळ्या पिडारा तुका स्वागत करता तुका हावन दिता सदां गावतो मोच्या बाळसा तुका स्वागत करता तुका हावन दिता सदां गावतो मोच्या बाळसा वासारतान तुझ्या पोसमोसो करता बेसारण्यानी म्हाका तूं भरता तुझा स्वरूपारा हरका हांव बेता कुशेक तुजे काळजांत सोलोंक आदार मारता जीसु हांव तुका अर्गां दिता रावतून दुर्बळ्या बिडारा तुका स्वागत करता तुका हावन दिता सदां साव तूं मोच्या वाळसा तुका स्वागत करता तुका हावन दिता सदां साव तूं मोच्या वाळसा आणि आमच्या मोगाळ बापा आम्ही घेतलेल्या प्रिती मोगाच्या जेवणा वरवीं बगेन तुला वर्साच्या काळजा परी आमची काळजां आमच्या दुर्बळ भाव भयणीच्या कश्टांक आनी हाल उपद्राक उगोडू आनी तांच्या गरजांक पावून आमचे हात पाय सुटसुडीत कर गरिबांचे आनी तिचे आनी भक्तल्यांचे हक राखोवंक आमकां जागृत कर आनी ह्या हक्का पसत कश्ट मरण लेगून सोसूंक आमकां तयार कर ह्या आमी मागता तुज्या पुता जेसूचे नांवें आमेन आयच्या या नोवेनाचे तशेंच मिसाच्या बलिदानाचे प्रधान याजक जावन आयचे मिसाचें बलिदान आमचे खातीर भेटयलेल्या मानदीक बाप रोमन पिंटो शिवमोग्गा धर्म प्रांत हांचो आमी उपकार बावडटा तुमचे सोमेस्तांचे नांवी ताचो आभार मानून तांकां देव बरें करूं म्हणटा तांच्या मिसावान बरें मागता तेंसाची लितुर्जीची जबाबदारी घेतिल्ल्या बाजिलिकाच्या लितुर्जी समितीक देव बरें करूं कुमोक दिल्ल्या हर एकल्यांक आमी मान करतना तुजो आशिर्वाद तांचेर लाभो ह्या वातीचो उजवाड तांच्या काळजा मनांनी पेटोवंक सर तरचो काळोख पयस करूंक दिसपडतो ग्रास तांकां मेळोवंक कुटुंबान बरेंपण जावं हे जेवणाक दान दिल्ल्या सर्वांचेर पिरजेंत केल्ल्यांचेर आनी वंतिके दिल्ल्यांचेर प्रायोजक जाल्ल्यांचेर आशिर्वाद घाले हें जेवण तयार केल्ल्यांचेर जेवण सेवच्या हर एकल्यांक तूं आशिर्वादान भर ह्या पवित्र तळ्यार आमी सेवच्या ह्या जेवणा मरिफात कुडी आत्म्याक त्राण आनी बोळ आनी गटाय मेळोवंक दिसपडतो ग्रास आम्हा समेस्तांक लाभोवंक हे मागणी आमी करता क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं
आता नांवां पयल्यानी मुखार येवचें आनी प्रधान याजका लागीं मानाच्यो वाती स्विकार करच्यो. मुर्दोमो कार्मेन डिसोजा चर्चिये, कार्मेन डिसोजा चर्चिये, मार्सेल कॅस्टेलिनो पंजुट्टू, मार्सेल कॅस्टेलिनो पंजुट्टू, मर्विन पावला दूपदकट्टे, मर्विन पावला दूपदकट्टे, जॉर्ज विनुता मिनेजेस शिरवा, जॉर्ज विनुता मिनेजेस शिरवा, लुसी लोबो पैदाळ, लुसी लोबो पैदाळ, जसिंता लिओ डिसोजा नक्रे, जसिंता लिओ डिसोजा नक्रे. आयच्या जेवणाचे संपूर्ण प्रायोजक टीना पिंटो शिरवा, टीना पिंटो शिरवा. जेवणाच्या प्रायोजकत्वाक बंतिगे दिल्ल्यांची नांवां एमिली अँड एबिगेल मिरांदा कुंटलपाडी बी, एमिली अँड एबिगेल मिरांदा कुंटलपाडी बी, जेनिफर जोविशा मिनेजेस शिरवा, जेनिफर जोविशा मिनेजेस शिरवा, फ्रांसीस विल्सन कॅस्टेलिनो चर्चिये, फ्रांसीस विल्सन कॅस्टेलिनो चर्चिये, विक्टर नोरोना मुडबेळ्ळे, विक्टर नोरोना मुडबेळ्ळे, हिलरी नजरेत उद्यावर, हिलरी नजरेत उद्यावर, सियाना अँड रायना डिसोजा कुंटलपाडी बी, सियाना अँड रायना डिसोजा कुंटलपाडी बी, स्टीवन अँड जसिंता डिसोजा निड्डोडी, स्टीवन अँड जसिंता डिसोजा निड्डोडी, सुनीता लॉरिन मतायस कणजार, सुनीता लॉरिन मतायस कणजार, जॉयल डिमेल्लो निट्टे, जॉयल डिमेल्लो निट्टे, एलोशियस डिसोजा आर्वा, एलोशियस डिसोजा आर्वा, अनिल प्रकाश देसा शिरवा, अनिल प्रकाश देसा शिरवा. वर्णाचे प्रायोजक जॉन जसिंता पिरेरा कुंटलपाडी बी, जॉन जसिंता पिरेरा कुंटलपाडी बी. आणि तांदळाचे प्रायोजक जॉयसन क्रास्ता बेळा, जॉयसन क्रास्टा बेळा. Lorenzo Mogaso, Shipai Orto Cisuso, Patron dublia dactianso, Sharotiamso. San Lorenzo Mogaso, Shipai Orto Cisuso, Patron dublia dactianso, Sharotiamso. San Lorenzo Mogar, San Lorenzo ya, di tuji मसतम का हर एका दिसा. San Lorenzo सालोरेसाक मागणे हे जैते बंद मारतीरा सालोरेसा तरण्या प्रायरीस वावरत्या खातीर कठीण कस सून जीव दिल्ल्या आयकमचे कालते मागणे वरत्या पातळेन आमी तुजे सरसी आयल्या जीव बाबार तीर बरोसो देवाचो आनी आमच्या पेल्याचो करो मोग आमकां जोड दी. आमच्या अभ्यासाक सरी जावन निश्कळपण आमचे तें परजळ शेंकर आमच्या सरात्मीक आनी संवसारी वडिलांकय कालतेपण आमी दाखय शेंकर. दुबळ्या धाकट्यांक पिडे शिडेंक आनी कश्टान वरांत आसल्यांक आमच्या संदर्भा प्रमाणे आमी पावा शेंकर. अनबावरत्यांक आनी बावरत्यांक शेडिल्यांक सर्गीचो उजवाड आनी देवाची वळख मेळा शेंकर. तुज्या बळादीक मजतेन देवाचेर आज संवसारार विस्तारून दी. आमच्या कुडयात्मेच्या सर गरजांनी आमकां पाव. प्रत्येक जावन मेळिल्ल्या उपकारां खातीर अर्गां दिवया. कुटुंबांत शांती समाधान मेळिल्ल्या खातीर दोळ्यांची ऑपरेशन बऱ्या तरान जाल्ल्या खातीर बरो जागो आनी घर बांदूंक फावो केल्ल्या खातीर युनायटेड किंगडमान नर्सिंगाचें काम मेळिल्ल्या खातीर बरी भलायकी लाभिल्ल्या खातीर पॉयंट बऱ्या तरान जाल्ल्या खातीर रिजल्ट बरें आयिल्ल्या खातीर अर्गां दिवया. आमकां मेळिल्ल्या सर उपकारां खातीर अर्गां दिवया. सांत लॉरेसाच्या मजतीन बऱ्या कॉलेजीन सीट मेळोवंक कर्ज उणी जावंक बरें काम मेळच्या पासत अमल पेवणें सोडच्या पासत बरी सैरीक मेळच्या पासत जागो बेगीन नांवार जावच्या पासत शेळ गूण जावंक कृशीक बरें फळ मेळोवंक फाट दूख पांय पडपड गूण जावंक नीट एग्जामांत बरे मार्क्स मेळोवंक फ्लॅट बऱ्यान विकून वचोंक बोरवेलांत उदक मेळोवंक ब्लड प्रेशर शुगर कोलेस्ट्रॉल गॅस्ट्रीक उणें जावंक
डिलिव्हरी बऱ्यान जावं, गोमटी दूख वेरिकोस गूण जावं, बिझनस बरें जावं, कॅन्सर पिडा गूण जावं, ओईटी एग्जाम पास जावं, दोळ्यांची दीस पाटी मेळचे पसत मागते आसात. सांत लोरसाच्या विशेष मजतीन राग हट पयस करूंक, कोर्टाच्या केसीन जीख मेळोवंक, भुरग्यांचे देणे लाबोवंक, दोनी बावड्यांचे दूख गूण जावंक, जागो बऱ्या मोलाक विकून वचोवंक, रीण फारीक जावंक, जागेचे कन्वर्शन बेगीन जावंक, वायट संवय साणूंक, भुरग्यांक शिकोवंक बरी मोत मेळोवंक, घोव बायल्यान बऱ्यान जिवंक, तरणाट्याची मोत उजवडावंक, तांणी काजारी स्त्रियां संबंध दवरनासतना रावंक, मानसीक पिडा गूण जावंक, हिमोग्लोबीन नॉर्मल जावचे खातीर मागतात. सांत लोरसाच्या मजतीन हातीन दवरिल्लें काम पंथा पावोवंक, तोंडार आशिल्लीं कथां गूण जावंक, इंटरव्यून पास जावंक, मोतीक समाधान मेळोवंक, शिकपाक चड गमान दिवंक, शिराचे समस्या समज जावचे पसत, पडकाणी गूण जावचे पसत, अन्याय करतल्यांची मोत उजवाडावचे पसत, दान पडापड संपूर्ण गूण जावचे पसत, अवघडांतले राखून पॉयंट बऱ्या तरान जावचे पसत, भुरग्यांनी आवयक वळखोवचे पसत, केस चडचे रावचे पसत मागते आसात. आमा समेस्तांच्या गरजां पसत आमी मागया. सांत लोरसाच्या विशेष मजतीन ह्या पवित्र जाग्यार आसची सर समस्यो परिहार जावचे पसत, योजना फळादीक जावचे पसत आमी मागया. ಸಂತ ಲೋರೆನ್ಸರ ಭಿನ್ನವಾದ ಮೂಲಕ ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲ ಕೋರಿಕೆಗಳನ್ನು, ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಗಳನ್ನು ಕರ್ತರದ ದೇವರು ಸ್ವೀಕರಿಸಿ ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಗಳನ್ನು ಅವರು ದೇವರ ಸಂತ ಲೋರೆನ್ಸರ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮೂಲಕ ಸ್ಪಂದಿಸಿ ಬೇಕಾದಂಥ ವರದಾನಗಳನ್ನು, ಅನುಗ್ರಹಗಳನ್ನು ಕಲ್ಪಿಸಿಕೊಡಲಿಕ್ಕಾಗಿ ನಾವು ಪ್ರಾರ್ಥಿಸೋಣ. ऐकामचे मागणे सौम्य देवा, उदर काळी स्तुती माका दिसा. शेकी बावरत्याप्रमाणे बरे क्रिस्ती जिणेची येवन बागे मरण मरण सरकार तुझे सांगता ससना देवा होगळसूंचे बागर आमकां समेस्तान फावो कर. आमेन. आमचे बापा स्वर्गींच्या तुझे नांव पवित्र जावं, तुझे राज आमकां येवं, तुझी खुशी सरकार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो ग्रास आमकां दी आनी आमी आमचे सुकयल्या आमकां तशें आमची दुखत खावंक बगूच आनी आमकां आंदोलन पडोवन दिनाका वायटान न्ही आमकां न्ही गो. माग लोपकार मेळचे पसत नमान बरी कृपेन भरलेले समी देव तुझे सांगता स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैव फावडचे क्रिश्चन जेजू. भगवंती मरिये देवाचे माई आमा बापया खातीर नदी कर आतां आनी आमच्या मरचे कडेन आमेन. भाग्यवंत लोरेस मार्तीरा आमा पसत विनाती कर. क्रिस्तच्या बसण्याक आमी भोवसूंची खातीर प्रार्थुया. येसर पदवेदरा देवा भाग्यवंत लोरेसान आपल्या वळवळ्यांच्या उज्याचेर जैत वराशें तुवें केलें. आमच्या अवगुणाची कँड आमी पालवशें कर म्हणून लालून मागता क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं. सोम्याचे नावी आमचो आदार. ताणे रस्ता सर्गांनी सोम्या दयेन आयक मोचे मागणे. आनी म्हजी बोब तुजे सशीपा स्वामी तुमचे सवे आसो. तुमच्याय सभे आसूं. प्रार्थुया सर पदवेदरा ससण देवा तुजी गुण करची सकत पिडेस कुडीनी वतून कस्टमच्या तुझ्या भुरग्यांक तूं आशिर्वादीत करताय, व्हडा मोगान सांबाळताय. ह्या तुझ्या विश्वासी साकरांचे तुजी दयाळ देश्ट घाल. पातकाक शिक्षा जावन रेवडलेल्यांक सर बांदपासन ते सुटका दी. मोतीची कुडीची सर दूख तांचे तावन पयस कर. तुज्या आगणीत काकुळतीचेर पात येवन आयिल्ल्यांक तांकां तुज्या भक्ता सालोरेसाच्या प्रत्येक मजतीन कुडी आत्म्याची भलायकी लाभय. ह्या बजलिकांत तुज्या दैवीक सावसो संतोष समाधान तांकां मेळ्ळा म्हणली दादोसकाय तांची जावं दी. अशें शांती जोडली ती तुजी साकरां जेजू क्रिस्ताच्या शिकवण्यांनी देखी प्रकार सोलून तुजो मोग आनी बरेपण पासाची करी भक्तिवंता जावन जिवंक तुका महिमा दिवंक फावो कर. ह्या उदकाच्या पवित्र उदकाच्या शेंपणे वरवीं सर तरेची पातकांचे बक्षण आमकां लाभय. ह्या पवित्र तेलाच्या माकण्या वरवीं सर तरेची कुडीची गाय पेकोय पिडा गूण जावं. पवित्र आत्म्याचे देणे आमकां बावडतान मागल्या मरिफात मेळ्ळो.
क्रिस्त आमच्या सोमया वरवीं ರೋಗದ ಬಾಧೆಯಲಿ ಕಷ್ಟದ ವೇಳೆಯಲಿ ರೋಗದ ಬಾಧೆಯಲಿ ಕಷ್ಟದ ವೇಳೆಯಲಿ ಸೌಖ್ಯದ ಶಾಂತಿಯ ವರವನ್ನು ನೀಡಿ ನಮ್ಮನ್ನು ದೃಢಪಡಿಸಿ ಹಾಲೆಲೂಯ ಸೌಖ್ಯದ ಶಾಂತಿಯ ವರವನ್ನು ನೀಡಿ ನಮ್ಮನ್ನು ದೃಢಪಡಿಸಿ ಪಾವನ ಮಾರೇ ಪ್ರಿಯ ಪಾವನ ಮಾರೇ ಬಾರ ಬೇಗ ಬಾರ ಅಮಾತ್ಯದಲ್ಲಿ ಇಳಿದು ಬಾರ ಬೇಗ ಬಾರ ಅಮಾತ್ಯದಲ್ಲಿ सर्वेस्पर तुमचे सोपे आसूं तुमचे सवे आसूं स्वामी जेसू ख्रिस्त तुमचे सोबे आसूं आनी तुमचे संरक्षण करूंक आमेन तुमचे भितर रावो आनी तुमकां सांबाळूंक आमेन तुमचे मुखल्यान तो रावो आनी तुमकां वाट व्हरूं तुमच्या फाटल्यान तो रावो तुमकां राखूं तुमच्या वयर तो रावो आनी तुमकां आशिर्वाद दिवंक आमेन सर पदवेदार देवा बापाचो आनी पुताचो आनी पवित्र आत्म्याचो आशिर्वाद तुमचेर देवो आनी सदां रावो शांतीन तुमकां धाडटा देवाची बरोबरकार मुखार पात्रून आमच्या सालो रेसा पावल्या भक्तीन तुझ्या पायांत गळा उपकार तुझे नियाळून पाठवणार गा पाव म्हण मागता जिणे पळणार आमच्या मुखार पात्रून आमच्या सालो रेसा पावल्या भक्तीन तुझ्या पायांत पडला उपकार तुझे नियाळून पाठवणार गा पाव म्हण मागता जिणे पळणार आमच्या
ಲಾರೆನ್ಸ್ ರೇ ನಮ್ಮಯ ಜೀವ ಪಾಲಕರೇ ಕ್ರಿಸ್ತರ ಬಾಳಿನ ಪ್ರತಿರೂಪವೇ ನಮಗಾಗಿ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಿರಿ. ಪವಾಡ ಪುರುಷ ಲಾರೆನ್ಸ್ ರೇ ನಮ್ಮಯ ಜೀವ ಪಾಲಕರೇ ಕ್ರಿಸ್ತರ ಬಾಳಿನ ಪ್ರತಿರೂಪವೇ ನಮಗಾಗಿ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಿರಿ. ಕ್ರಿಸ್ತರ ಬಾಳನು ಅನುಸರಿಸಿ ಸೇವೆಯ ಬಾಳನು ನಿವಾರಿಸಿ. ಕ್ರಿಸ್ತರ ಬಾಳನು ಅನುಸರಿಸಿ ಸೇವೆಯ ಬಾಳನ್ನು ನಿವಾರಿಸಿ. ಬಡತನ ಅರಸಿ ಸಿರಿತನ ತ್ಯಜಿಸಿ ಬಾಳಿನ ಅರ್ಥವ ಸಾರಿದಿರಿ. ಪವಾಡ ಪುರುಷ ಲಾರೆನ್ಸ್ ರೇ ನಮ್ಮಯ ಜೀವ ಪಾಲಕರೇ ಕ್ರಿಸ್ತರ ಬಾಳಿನ ಪ್ರತಿರೂಪವೇ ನಮಗಾಗಿ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಿರಿ. ಸೃಷ್ಟಿ ಸಮಸ್ತವ ಪ್ರೀತಿಸಿ ಸೋದರ ಪ್ರೇಮ ನೀವು ಬೆಳೆಸಿ ಸೃಷ್ಟಿ ಸಮಸ್ತವ ಪ್ರೀತಿಸಿ ಸೋದರ ಪ್ರೇಮವ ನೀವು ಬೆಳೆಸಿ ವಿಷವ ಮರೆಸಿ ಕ್ಷಮೆಯ ಕಳಿಸಿ ಶಾಂತಿಯ ದೂತರು ನೀವಾಗಿರಿ. ಮೂಗಾಳ್ ಪುತ್ರ ಸೋಮೆ अंकुर मोरी आशीर्वादी जीसूच्या पवित्रसा भुरग्यांक तुझ्या दी तुझे आशीर्वाद. Baghewan Saloresa Amavasya Finarike, Bhagyavan Sachekwe, Nirankam Chidiba, Amcha Dispanantne, Babachi, Anibutachan Virat Netchanavi. Amen.